In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. जेजू तुका आर्गां दिता ह्या आनीक एका सेशना पासत ह्या वेळा पासत तूं आमचे कडेन जण एकल्या कडेन तुज्या उतरान उलयलाय आनी आतां परतून तुज्याच उतरान तूं आमचे कडेन उलयताय आनी आमकां तुज्या उतरान घोटाय दिताय, शक्ती दिताय, सोजमणी दिताय पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी ही जाणवाय तूं आमकां पळय दिताय ती दिसा दिसपटे परतून वेव्हारान घालपाक, भावार्थ दवरपाक, चलपाक ती शिकयता म्हणून आदींच फुडें तुका आर्गां दिता. आनी आमी जितलें तूं आमकां शिकयताय ही आमी शिकोन आमच्याच दिसा दिसपटे जिवितान वेव्हारान घालून आमचे जिणेन वा आमचे चालीन दुसऱ्यांक दिसता तशें जेजू दुसऱ्यांक दिवपाक तूं शिकयता म्हणून तुका आर्गां दिता. हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Praise God. Okay, let's go to John 16:8. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Read in Konkani. पूण सतत हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले करीत मसरतार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सशी धाडटलो. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So who's saying these words? हे कोण म्हणटा? So what is he saying? कितें म्हणटा तो? Okay, we'll take an example. Maybe we are born in the time Jesus was born. आमी एक उदाहरण घेया. आमी सलमाया जेजूच्या टायमार आमी जल्मान येयलेले And we all are Jesus' disciples. आनी सगळीं आमी जेजूची शिश And we are going with Jesus everywhere. आनी आमी जेजू बरोबर वयता And we are seeing Jesus opening blind eyes, deaf ears. आनी जेजूक आमी पळयता दोळे उगडटा, कान बेरलेले कान उगडटा He's teaching multiplying fish loaves. आनी तो शिकयता आनी नुस्तें मल्टिप्लिकेशन जाता वा सुबेज जाता. And he's also telling in my name, you go and do all these things. आनी तो अशेंय म्हणटा की म्हाज्या नांवान वचा आनी हांवें केला ते तुमी करा. And then you are seeing demons also obeying the name of Jesus. आनी तुमच्या दोस्तोगी आमी पळयता की देवसार आमचें आयकोता जेजूच्या नांवान. And one day Jesus is coming and telling you, it is good I go away from you. आनी एक दीस जेजू येता आनी म्हणटा तुमच्या बऱ्याकूच हांव हिंगालो वयता, ह्यो संवसार सोडून वयता. How you'll feel? कळ्ळें दिसतलें तुमकां? That's exactly what, now I think you're understanding what Jesus is saying. He's saying it's good. See, put that 7th verse. 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. Can you imagine? They have left everything. Peter left his fishing business, everything, and they are following him. And then he also is not just preaching, he is preaching with signs, wonders, miracles. And now he is saying it is for your good that I will go away. How do you think would be the response from the disciples? आता जेजू कितें म्हणटा? जेजू बरोबर शीस आसले ते सगळे शिसांनी तेजे बरोबर जेजूचो पाडलो करपाक सगळे सोडलेले तेणीन न्हू. पेद्रून फिशींग बिझनस आहले, नुस्त्याचें काम करतालो तो. ते सगळे सोडून जेजूचो पाटलो केलो आनी जेजू बरें शिकले आनी जेजू भाशेन ते कार्य करताले. मिनींग पेकोणी हाडटाले, बरें करताले, हे सगळे वस्तू करताले. आतां जेजू कितें म्हणटा? आपूण आतां वयता आनी कित्याक वयता? तुमच्या बऱ्याक वयता. कळ्ळें दिसतालें पिटराक आनी एका डिसायपलांक? If you are there in that place, what would be your response to Jesus? What you will say if Jesus is coming and saying, it is good for you that I go away? What will be your response to him? Praise God. Don't leave, right? You might even cry. Jesus, why are you saying like that? हय दिसना आता जेजू See, what is he saying? That I go away. जेजू आम्ही शिसाच्या जाग्यार तरी आसले, आम्ही आता शिसाच्या जाग्यार आसले
आनी जेजू बरोबर बरें सुसेगाद बरी जाली आमची, सगळें बरें जाता, कितें जाय थिंगा कितें वायट आहा थिंगा जेजू सारकें करता. आनी जेजू आतां कितें म्हणटा, तुज्या बराक आपूण आतां वयता. कोण दिसतलें? What you will tell to him? If प्रेज गॉड. कितें दिसता तुमकां जेजू कितें सांग, आमी कितें सांगतले जेजू? आतां जेजू सांगता आमकां वयता आपूण, आनी तुज्याच बराक लागून वयता. Praise God. He's saying, Cry. yeah, cry. Don't go. Don't go. We'll beg him, please don't go. Correct? Yeah? But then what is he saying? But, where is that? Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient, means it is for your advantage. It is for your good, he's saying. Now, he's not saying, if I go away, let me see what you're doing. No. He's saying, for your advantage, for your benefit, I have to go. Praise God. जेजू स्पेसिफिक सांगता, आपूण सोच सांगता, आनी तुज्या बऱ्याक लागून आपूण वयता. अहें ना की तुमकां कितें शिकोवन दिवंक हो सबक शिकोवंक, तुज्या बऱ्याक लागून वयता. प्रेज गॉड. म्हणजे कितें जेजू निचो घेतला तो आमच्या तो शिसाच्याच बऱ्याक लागून तो वयता. And then he's saying, he did not finish this statement, I have to go. For if I go not away, the Comforter will not come. So if the Holy Spirit, the Comforter, has to come, then I have to first go. If I go not, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Praise God. जेजू कितें म्हणटा, एक तें जालें तुमच्या बऱ्याक. ओके, सोच सांगता तुमच्या बऱ्याक. मागीर कितें म्हणटा, आपूण तरी वचना जाल्यार शेराती येवचो ना. कोण तो शेराती? पवित्र आत्मा येवचो ना. म्हणजे तुज्या बऱ्याक लागून हांव सांगता, म्हाका वचोनी, आनी हांव गेलो तेन्ना शेराती तुमकां येतलो. आनी तो कितें करतलो? तो येयल्या उपरांत शेराती कितें करतलो? आपूण संवसारान पळय पातक आहा, खंय आहा? संवसारान, वर्ल्ड ऑफ सिन, म्हणजे संवसारान पळय पातक आहा तें आपूण तुका दाखयतलो. आनी रायचियसनेस म्हणजे कितें? नितिवंतपण कितें तें आपूण पवित्र आत्म्या उद्देशी शिकयतलो. पवित्र आत्मा आमकां दाखयतलो नितिवंत म्हणजे कितें तें. आनी जजमेंट म्हणजे कितें? न्याय. हे तीन वस्तू पवित्र आत्मा आमकां दाखयतलो वा शिकयतलो. Praise God. Okay. Now, the reason why Jesus is saying, I have to go is, only then the Holy Spirit can come. रिजन म्हणजे हेचे रिजन कितें? हेचे कारण कितें जेजू वसोंक सोदतालो? Only if I go, then I can send you the Holy Spirit. कारण म्हणल्यार फकत पवित्र आत्मा आमकां सगळ्यांक दिवपाक. तो तरी वचना, आमकां पवित्र आत्मा मेळना. If you see the Bible is divided into two covenants, the old covenant and the new covenant. बायबल आमी पळयत, पुस्तक आमी पळयत जाल्यार दोन करार आसा. एक हा आदलो करार, एक हा नवो करार. One of the biggest difference between the old covenant and the new covenant is the Holy Spirit. एक मोल्ड म्हणजे एडवांटेज म्हणा येता, आनी हे दोन्ही वस्तू आहा, आदलो करार आनी नवो करार, म्हणल्यार पवित्र आत्म्याचे आसप ह्या संवसारान पवित्र आत्म्याचे आमचे बरोबर जियाते ते कारण. Many people think that Jesus came, and after Jesus came, new covenant came. No. In fact, when Jesus came, people were still under the law. He was preaching to people who were still under the law. खूप जाण म्हणटा आनी खूप जाण शिकणारा हो चिंता की आदलो करार आनी नवो करार. ह्या आदल्या करारान जेजू येयलो तेन्ना नवो करार जालो, पूण जेजू ह्या संवसारान येयलो केन्ना? आदलो करार आहलो तेन्ना. कित्याक येयलो? कोण लॉन पळय चलताले, कायद्या प्रमाणे चलतालो तांकां शिकोवंक, होय की ना? आदलो करार म्हणजे कायद्या प्रमाणे चलप, रायट? पूण जेजू तेन्नाच येयलो
कायदो पाळपाक हो तो आदलो करार पळय आसलो ते प्रमाणे चलपाक. In fact, Jesus did not come to break the law, he himself came to fulfill the law. जेजू ह्या संवसारान कायदो मोडपाक येवंक ना, कायदो संपूर्ण करूंक येयलो, हो कंप्लीट करूंक येयलो, म्हणजे संपूर्ण न्हू, पूर्ण करूंक येयलो, पूर्ण करूंक येयलो. So, if you see the old covenant and the new covenant, the difference between the old covenant and the new covenant is the Holy Spirit. आमी आदलो करार आनी नवो करार पळयत जाल्यार एकूच म्हणल्यार तेजे फरक आहा, ते कितें म्हणल्यार पवित्र आत्मा. That doesn't mean the Holy Spirit was not there in the old covenant. हेचे म्हणप न्हू की पवित्र आत्मा नासलो, पवित्र आत्मा आसलो आदल्या करारान. Only because of the power of through the power of the Holy Spirit, they called fire down, they did miracles, even the dead was raised. You see so many miracles, the Red Sea parting, food falling, water coming from the rock. There's so many signs, wonders, miracle happened in the old covenant also. Holy Spirit was there in the old covenant also, but there's a big difference in the role of Holy Spirit in the old covenant and the new covenant. आमी आदल्या करारान पळयता अशें म्हणप न्हू की आमी आदल्या करारान पवित्र आत्मा नासलो, पवित्र आत्मा आसलो. आनी आमकां कशें कळटा आदल्या करारान पवित्र आत्मा आसलो म्हणून, कित्याक पवित्र आत्म्याच्या बळानूच हे ओचऱ्या मिलाग्री आमी पळयल्या, रेड सी बसी जालो, माना तांकां मेवल्यो, अरण्यान मेवल्यो, मागीर उदक खडपांसान उदक येयलें, मेल्ले जिवंत पासून जालोलो आहा. And when they were anointed, the oil, the Holy Spirit came upon the person. आनी आदल्या करार आमी जाणा कशें मागताले लोकांक, मागताले पळय एनॉयंट म्हणटा पळय ते तेलान मागताले, आनी ते तेल म्हणजे पवित्र आत्मा त्या मनशाचेर येतालो आनी ते पवित्र आत्म्याच्या बळान ते कार्य जाताले. But there is a big difference of the Holy Spirit in the old covenant and the new covenant. In the old covenant, the Holy Spirit would come upon a person to finish an assignment, and the assignment is over, he leaves. And also in old covenant we see a portion, and they even ask for double portion. That means they only have a part of the empowerment from the Holy Spirit to do a particular task. Praise God. आमी आदल्या करारान पळयता पवित्र आत्मा येतालो, पूण कसो येतालो? आता तेलाचो मागणे पळयलें आमी, मनशाचेर येतालो आनी ते कार्य कितें करूंक जाय तें कोत्तालो, पूण ते कार्य प्रमाणेच पवित्र आत्मा त्या म्हणजे तितलो पावर. तेका लागून आमी म्हणटा हितून बरयलेलें आहा डबल एनॉयंटिंग, म्हणजे कितें डबल पोर्शन ऑफ द एनॉयंटिंग, म्हणजे पवित्र आत्मा तितलोच येतालो, ते कार्य करपाक वयतालो, कार्य जाल्यार वयतालो. आमी तेका लागून डबल एनॉयंटिंग म्हणटा पळय थिंगा, म्हणजे तितलो जाय तितलो पवित्र आत्म्याचें एनॉयंटिंग जाय आसलें तें कार्य करपाक. पण आता नव्या करारान if we see even the disciples, when Jesus was with the disciples, Jesus said, go and heal the sick. And the disciples went and they came back saying, you know what, Jesus, we saw healing happening in your name. We saw miracle happening in your name. That means even before the Pentecost, before, here Jesus is telling the disciples, it is for your good I go so that I can send you the Holy Spirit. That means they have not yet received the Holy Spirit. So even before they received the Holy Spirit, they still saw the works of the Holy Spirit. They still saw the power of God. They still saw healings, demonstration happening through them. Praise God. So जेजू शिसा बरोबर आसलो तेन्ना आमी जाणा शीस येता जेजू फुड्यान आनी म्हणटा तुज्या नांवान आमी देंवसार काडले, तुज्या नांवान आमी बरें केलें. जेजूक येवन रिपोर्ट दिता. ते रिपोर्ट कशें जाले? पवित्र आत्मा आसलो तेंचे बरोबर, पूण पवित्र आत्मा कितें करतालो? तेंच्या बरोबर ते जेजूच्या नांवान कार्य करताले तेन्नाच तितल्याच वक्ताक तो कार्य करतालो आनी वयतालो. प्रेज गॉड. But the same disciples who saw healings, miracles, signs, wonders before the Pentecost, before the Holy Spirit came, the same disciples, when they see a big problem, they would get into unbelief. The same disciples, when Jesus was crucified, they ran away. The same disciples were hiding. The same Peter denied Jesus 3 times, and they were filled with fear that if Jesus is killed, what about us? If our master is killed, what about us? They were so scared. But the same disciples, after Pentecost, they would come out publicly and they would preach, and they had no fear of death. They had no fear of persecution. They had no fear of prison. They were no more fear. They did not have any more fear of being beaten.
They had no fear at all. They came out boldly, and wherever they went, they had signs, wonders, miracle. The same disciples, if you see before Pentecost, and the same disciples, even before Pentecost, they still saw the power. They still saw healings. They still saw Jesus. They still believed Jesus. They still saw supernatural things. But the same disciples who saw the power of God before Pentecost and after Pentecost completely transformed people. They were walking in fire, in boldness, in so much confidence that they were preaching with signs, wonders, and miracles. When people saw, they saw that God was real. Even if they would pray, the earth would shake. There would be earthquake. When Paul and Silas were in the prison, the earth was shook. In Acts 3, I think, when they were praying, the earth shook. Even their prayer would be so powerful that even the physical place would shake, and they would see supernatural things happening. Something happened before Pentecost, after Pentecost. There was a big change that took place after Pentecost. That's why Jesus is telling, it is for your good I have to go. If I want you to experience such kind of power, if I want you to experience such kind of supernatural life which I gave you, then I have to go. If I don't go, I can't send you the Holy Spirit. I have to go so that I can send the Holy Spirit, because God wanted every disciple to walk in this earth just like how Jesus walked in this earth. आम्ही जेजूच्या शिसांक पळयता, जेजूचे शीस वयता आनी कितें प्रीच करता जेजूच्या नांवान, आनी देवसार काडटा, मेळ्ळे ओतमे वयता, बरें जाता, हे सगळें आमी पळयलां, पळय की ना. तेन्ना पवित्र आत्मो तेद्या वक्तार कोत्तालो काम. पूण पेंटेकोस्ट आयकला तुमी न्हू? पेंटेकोस्ट आयकला न्हू? तेन्ना कितें जालें? तांकां पवित्र आत्म्याचो बळ येयलें, पवित्र आत्म्याचे कॉन्फिडन्स येयले, ओ बळ येयले, शक्ती येयली. पूण ती शक्ती येवन एक खूब वेगळे जाले. पयले काम करताले ते, पूण पयले कितें पयले काम करताले तेन्ना पडले ते. कशें कोता? पेद्रून जेजूक 3 फावटी नाकारलो, वय की ना. जेजू मेलो तेन्ना पेद्रू गेलो आपलें काम करूंक, वय की ना. तर कितें डिफरन्स आहा? 40 दिसांनी पळय पवित्र आत्मो सगळ्यांचेर येयलो. पेंटेकोस्ट अपर रूम म्हणटा पळय थिंगा, पेंटेकोस्ट त्या टायमार. तेन्ना कितें जालें? हेच पळय भियोन जियेताले. कोण? शीस, पेद्रू, हे बाकीचे शीस भियोन पळय जियेताले. एका भितर बंद करून रावलेले ते आतां भायर येता आनी उलयता. कितें उलयता? जेजूची बरी खबर. आनी आमी पळयता एक्सपिरियन्स, जेजूची बरी खबर उलयतना परगोटणी जाताना इवन अर्थक्वेक जाता, म्हणजे कितें म्हणटा ताका, भूकंप जाता. प्रेज गॉड. म्हणजे एक खूब डिफरन्स आहा. पयले ते वचून जेजूच्या नांवान काम करताले ना न्हू, पूण ते कामूय करताले, भिरांतींनी जियेताले. पण आतां कितें जालें? पवित्र आत्मो तेंचेर येयलो तेन्ना भिरांत सगळी गेली, आनी ते भिरांत नासतना कॉन्फिडन्सान, म्हणजे सारखे पवित्र आत्म्याच्या बळान, आपल्या बळान न्हू, पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूच्या नांवान वचोन कार्य करताले. भियोन नासतना देवसार काडटाले, भियोन नासतना देवाची परगोटणी करताले. आनी हेंच जेजू सांगता, तुज्या बऱ्याक लागोन हिंगासान हांवें गेल्यार बरो, आनी हांव वचोना जाल्यार हो पवित्र आत्मो येवन तुमकां पळय शक्ती दितलो, बुजवण दितलो, घोटाय दितलो, ती तुमकां मेळची. प्रेज गॉड. तेका लागोन जेजू म्हणटा, तुज्या बऱ्याक लागोन हांव वयता. तांकां घडक तेन्ना सजमना जायत, पण मागीर पेंटेकोस्ट टायमार तांकां जरूर सजमोन येयलें, कित्याक ते बळान येयले आनी तांकां देव तांच्या सांगाता आसलो. प्रेज गॉड. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now, we are in this time where Jesus was speaking about. We are in the time of the new covenant. Now, even though Jesus was born in this earth, the new covenant came only when Jesus died and resurrected. Correct? Because of the blood of Jesus, because of what Jesus accomplished on the cross. That's when the new covenant is, and who is that person who established the new covenant? Holy Spirit. Correct? On the day of Pentecost. Now, let me give a difference between the old covenant and the new covenant. In the old covenant, the Lord tells me,
I shall not steal, I shall not kill, I shall not do, correct? In the new covenant, it's no longer the written law outside, but in the new covenant, I have the Holy Spirit living on the inside of me. So now it is not the law outside written is going to tell me, but the Holy Spirit Himself is going to lead me. That means in the old covenant, they had the law, but the problem is they had what? Sin in them. Yes, we all had sin. Yes, there was sin in us. So as when there is sin inside of us, can Holy Spirit live inside of us? No. That's why in the old covenant, Holy Spirit came upon them but did not live inside of. But because of Jesus, what Jesus did on the cross, because Jesus became the perfect sacrifice, because Jesus shed his blood, now because of the blood of Jesus, our sins are forgiven. And because of Jesus' sacrifice, when we believe in what Jesus did, the blood of Jesus cleanses us. Now we receive Jesus and now we receive Holy Spirit. Now because of what Jesus did, Holy Spirit can live inside of us forever. Now in the Old Testament, we saw Holy Spirit comes and goes. He comes upon a person, but he never lived inside a person. But because of Jesus, Holy Spirit is living inside of us forever. Once he comes in, he's not going to leave. He is inside of us. Now, who is going to teach us all things? The Spirit of God is the one who teaches us. Now, who is going to remind us everything that Jesus spoke? Holy Spirit. That means I have to study what Jesus spoke. Correct? I have to know what Jesus spoke. My job is to study and learn what Jesus spoke. Holy Spirit job is to give me the understanding and remind me what he spoke. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Thank you, Jesus. You can preach. Praise God. Hallelujah. आदलो करार जेजू खुर्सार पासून गेला तेन्ना पासून आदलो करार असलो. नो करार केन्ना स्थापन जालो? पेंटोकॉस्ट टायमार. आता पातोक मनशा भितर असले वय की ना? पातोक मनशा भितर असले आणि ज्या थिंगा जे पातोक म्हणजे कितें? देव आणि मनशा मध्ये समज पातोक हा, पातोक देवा मध्ये आणि मनशा मध्ये दिवार ओ ओत ती एकवट करिना, पातोक आहले. आता जेजून कितें केलें? पातोक पळय मनशा भितर असले ते आपणाचेर घेतले आणि खुर्सार रावन ते आपल्या रोगतान धुवन काडले. वय की ना? प्रेज गॉड. आता पातोक मनशा भितर आहा? ना. ती ओत हा देवामध्ये आणि मनशामध्ये ती ओत पळय आहली, दुस्मानकाची गॅप आहले ते आहा? ना. आता पळयत आत्मा आदल्या वरार कितें करतालो? येतालो, मनशाचेर येतालो, आपले कितें काम पळय करूंक जाय आसलें ते करतालो आनी वेतालो. केन्नाच मनशा भितर रावना आहलो. कित्याक रावना आहलो? मनशा भितर पातोक आहलो. आता जेजून कितें केलें? ते पातोक आपल्यार घेतलें, खुर्सार रावलो आणि आपल्या रोगतान ते पातोक धुवन काडले आणि पळयत आत्म्याक जागो तयार केलो मनशाचे भितर रीग घेवपाक. जेजूक मनशा भितर रीग घेवपाक. प्रेज गॉड. मनशा भितर आता कोण आहा? जेजू आहा, हो पवित्र आत्मा आहा. समजता न्हू? आता जेजू हो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, तेका लागून आमी म्हणटा आमी जेजू क्रिस्ताची कूड, आमी जेजू क्रिस्ताचे मंदिर. आता पवित्र आत्मा आदल्या करारार करूंक जायना जाल्यार कित्याक पातोक आहले. आता कितें जाल्यार पातोक ना, पवित्र आत्मा आता भितर आहा. आता भितर सावन तो कितें करता? मनशाक दाखोवन दिता पातोक ना म्हणून. मनशाक उगडास करता जेजूचे शिकवणेचो. तेका लागून आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर शिकोंक जाय. जेजून आपल्या बापायचें उतर पयलें की ना? आनी कोण आदारी तेजो? पवित्र आत्मा. आता आमचो आदारी कोण? पवित्र आत्मा. तो खंय आसा? आमचे भितर. आता भितर रावन आता कितें करता तो? आमकां जेजूच्या भाशेन जेजूक पळय तेणें उगडास केलो, देवा बापाच्या उतराचो उगडास केलो, तेच भाशेन आमकांय आतां आमी जितलें शिकता देवाचें उतर तें आमकां तो उगडासान हाडटा. प्रेज गॉड. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We are in the time which even Moses was longing to be. Sometimes we used to think Moses' face was shining like, radiating the glory of God. His face was shining. He had to cover his face with the veil. Nobody could see.
when we see the miracle, like how Red Sea was parting, how water came from rock, manna falling from heaven. There is even a song, these are the days of Elijah, Yeah. these are the days of Moses, and we are thinking that they lived in that time was better. Praise God. We are thinking, that Moses saw so much miracle, Elijah saw miracle, they saw fire coming down, and they lived in a supernatural life. But actually, when I see, you can read later on in 1 Corinthians, 1 Corinthians or 2 Corinthians 3. Put that. 2 Corinthians 3:7. Okay, put from the 6th verse. I'm not going to go deep inside this, but I only want to show one point. Who also has made us able ministers of the new covenant, New Testament. So we are in the new covenant or old covenant? New covenant, not of the letter, not of the law, but of the spirit. So the old covenant is of the law, but the new covenant is of the spirit. For the letter kills. The law brought punishment, right? Anybody who was under law, when they did not do what the law said, what was the result? Punishment, right? But how many of us kept all the laws? Anybody here who has not committed any sin kept all the law? Anybody? If yes, you say, then you are a biggest sinner. Correct, no? So the letter kills because nobody can keep the law, but the spirit gives life. Because in the new covenant, I receive forgiveness based on me believing in what Jesus did for me on the cross, and now I have received life. Now see this. But if the ministration of death, that is the ministration of the law, written and engraven in stones, was glorious, so that children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses. So was the glory of God revealed through Moses? Yes. Of his countenance, which glory was to be done away, how shall not the ministration of spirit be rather glorious? That means what? If we call Moses had saw the glory, how much more do we have than Moses had? We are saying the other way. We are saying Moses had more glory. We are saying Elijah had more glory. Yes, we are saying they saw supernatural miracle. But what the scripture says? If they saw the glory so much shining from Moses, how much more we have than them? In fact, they were longing for what we have. Hallelujah. Hallelujah. When I read the Bible and I say, Lord, this doesn't match. I am only longing for what they have. You are saying they were longing for what we had? Okay, then I open the book of Acts, okay? Holy Spirit has come now. You and I come under that period. After the Holy Spirit has come, Pentecost. We come on. We were not born before Jesus, right? Actually, if you see, there are three period I can divide. One is the old covenant. One is when Jesus was in this earth. After that, Jesus died and resurrected when the Holy Spirit came. I was not in the time of the old covenant. We were not in the time when Jesus was in this earth. But we are in the best of the all. In the final. We are in a time where people were longing and waiting. And in fact, even what Moses had, is very less than what we have. Then I said, Lord, doesn't look like. When I see the book of Acts is when Pentecost came, when the new covenant came, okay? Peter walks and shadow would heal people. Their handkerchiefs, people would touch and people would get healed. They would go into a prison, they pray, the whole prison would shake. Peter would be put in the prison, the angel would come and wake him. Actually, if you see, the angels smote him, gave him a big hit, and then brought, and the prisoners don't even know that Peter is brought out of the prison supernaturally by the angels. And God will tell, they were supernaturally, Philip was transported to some other place and he was ministering there. They were living, God will tell, today, Ananias, I want you to go. There is a man called Saul. I want you to go. And he said, no, I'm not going. You don't know what kind of man he is.
He's persecuting the church. No, no, no. I want you to go and lay hand on him. He's a great man of God. Now, one day God would, the angel would come and speak to Peter and say, I want you to go to the house of Cornelius. They were getting specific instruction and they were living on fire. When they would walk into a place, the glory of God would walk in. They would see blind eyes opening. Peter and John were just going to the temple. On the way to temple, the crippled man, born crippled, instantly gets up, walks running. They did not do 2 hours, 3 hours sermon. They did not do fasting prayer for 40 hours. When I see that is the covenant where I am also. So my question is, if I am also in the new covenant, I also have the Holy Spirit, why am I not seeing that fire? Why am I not seeing cripple instantly walking? Why I am not seeing when I pray an earthquake coming? Why I am not seeing prison doors open, the angels coming, and why are we not seeing all these things if we are also in the new covenant? Somewhere we are missing something. आम्ही आदलो करार पयला, नवो करार पयला. पण आदल्या करारी असताना मोजस असले जाणा तुम्ही न्हू. मोजस 10 मानमेंट देव तेका मोजसा उद्देशी आमकां दिता आणि देवाचो आणि मोजसाचो एकवट इतलो बरो आसलो की तेजे आखे कमळ दोवे फूल जाताले. दोव्यापासून तेजे पाकळ जाताले. प्रेज गॉड. पडजळटाले. पण ते इतले जावनूय पवित्र पुस्तक म्हणटा 2 Corinthians 3:7 कोंकणीन वाचता. ताणें आमकां नव्या सोल्ल्याची मणियारी जावंक योग्यता दिला. हो सोल्लो म्हळ्यार बर्फी निशी घाल्ल्या नियमाच्यो न्हय पूण आत्म्याच्यो. बर्फी निशी घाल्ले नियम मरण हाडटा पूण आत्मो जिवीत दिता. प्रेज गॉड. मोजस आसलो. मोजसाच्या उद्देशी मोजसा उद्देशी पवित्र आत्मा आयलो तेन्ना खूब वस्तू बऱ्यो जाल्यो ना न्हू. पूण तोरी पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, त्यो आदले करार आसलो तो कितें दाखयतालो, कायदो दाखयतालो. आनी खंयच्याच मनशाक कायदो पाळपाक तांक आसली, कायदो पाळपाक तांक आसली. कित्याक कायद्याक प्रॉब्लेम नासले. देवान कायदो दिला तो कायदो सारको आसलो, पूण कायदो पाळपाक मनशाक तांक नासली. होय की ना. कितें म्हणलें थिंगा कायद्याचें कितें म्हणलें. होय 6 वाच. ताणें आमकां नव्या सोल्ल्याची मणियारी जावंक योग्यता दिला. ओके. म्हणजे नव्या कराराची हो योग्यता म्हणजे वेलकम दिला, आमंत्रण दिला. होय की ना. कित्याक दिला. आदल्या करारार मोजस आमी व्हडले पयल्या पूण तांक नासली कायदो पाळपाक. प्रेज गॉड. पूण आतां कितें दिला, आत्मो दिला. कोण तो आत्मो. पवित्र आत्मा दिला. पवित्र आत्मा आमकां दिला शिकोवपाक की आमकां आतां तांक हा. कोणाची तांक हा. जेजूची तांक हा. प्रेज गॉड. पयलीं कितें आसलो, कायदो आसलो. कायदो पाळपाक तांक नासलो आनी कायद्याक लागून मनशाचेर मरण येतालें. कायद्याक लागून न्हू, कायदो पाळपाक तांक जावन मरण येतालें. आतां कितें दिला, आत्मो दिला. आत्मो कितें काडटा, जिवीत हाडटा. आत्मो कितें हाडटा, जिवीत हाडटा. हो आत्मो कोण, पवित्र आत्मा. तेन्ना हे लोक रावताले ह्या काळाराक लागून. ह्या काळार येवचो कसलो काळ तो, पवित्र आत्माचो काळ. हो नवो करार घडून केन्ना येयला तो, पेंटेकॉस्टल टायमार. हे सगळे रावताले. आमकां कितें दिसता तो बरो आसलो, पूण ते कितें म्हणटाले आतां आहा तें बरें आहा. आनी आमी सगळीं जाण आतां खंयच्या करारान आहा. मोजसाच्या करारान आहा, पवित्र आत्माच्या करारान आहा. पवित्र आत्माच्या करारान. आतां पवित्र आत्मा कितें करता, जिवीत दिता आनी आमकां जेजून कितें केलां पळय तें स्वत मानून शिकयता. पयलें कितें आसलें, हांव कितें करता तें म्हाका फायदो. बरें केल्यार बरो फायदो, वायट केल्यार मरण. तो कोणेनूच आमी म्हणूंक जायना आमी केन्ना पातो करूंक ना. आमी तरी म्हणटा पातो करूंक ना जाल्यार आमी सगळ्यांक व्हडली फोटकिरी. हो की ना. पळयता देवाचें उतर म्हणटा, तूं समज तरी म्हणटा आपणें केन्ना पातो करूं ना, तें म्हणल्यार सगळ्यांक व्हडली फोट. प्रेज गॉड. पूण आतां आमकां पवित्र आत्मा कितें दाखयता, जिवीत दाखयता. आनी आमी पळयता पेद्रू, मागीर
पॉल, जॉन हे सगळे पळय हा पवित्र आत्म्याच्या म्हणजे पेंटिकॉस्ट जावन आमी पळयता की पेद्रू चलता तेन्ना पेकोणी मेवता. इवन तेजो हँकरचीफ आसता तेन्ना बरें जाता. इवन तो चलताना सावडी पडोन ते बरें जाता. कोण जाता ते कित्याक पवित्र आत्मोच तेंचे भितर जियेता. पयलें कितें आसलो, पवित्र आत्मा काम करतालो वयतालो. आतां कितें आहा, पवित्र आत्मोच तेंचे भितर म्हणजे देवाचो देवूच आमचे भितर आसा. पयलें कितें दिसतालें, हे मोजेसाच्या फकत पडताले, पूण आतां कितें आहा, पवित्र आत्मा देवूच आमचे भितर आहा. जाल्यार आमी कितले आमी बऱ्या बऱ्या करारान जियेता. ते रावताले देव आमचे भितर केन्ना जियेतलो ते आशोवन रावताले, पूण आतां कितें आहा, आमचे भितर आहा. पूण आमचे भितर आसलो तोच काळ पिटर, जॉन हे सगळे त्याच काळांतले, आमच्याच काळांतले ते, होय की ना. तांकां इतले ओसोऱ्यो मिलाग्यो कशें जावंक शकता की तेंचो हँकरचीफ पासून बरें करता. इवन तो क्रिपल्ड पळय म्हणजे तो जल्मानसान तो क्रिपल्ड आसलो, तो पेद्रो आनी जो म्हणटा ताका उठ जेजूच्या म्हाजे कडेन भांगार आनी हे ना, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ, आनी तो चलोंक लागता. प्रेज गॉड. अनन्यासाक देवाचो आवाज येता आनी म्हणटा वच तूं सॉल म्हणटा त्या मनशाक मेळो. तो म्हणटा ना आपूण कोण जातलो, तो सगळ्यांक मारता. पूण ताका पयली खंयची येयली, पवित्र आत्मा. प्रेज गॉड. हे सगळे पवित्र आत्म्याचं कार्य इतले आमी पळयता शिसा मध्ये. जाल्यार आयच्या दिसाक आमी सेम काळान आसोन आमच्या जिवितान कित्याक कळना काय, कितें तरी पूण आहा न्हू. अहें ना की तो काळ डिफरंट आनी आमी आतां पळय जियेता तो काळ डिफरंट. सेम पेद्रू, सेम पॉल, सेम पिटर एंड जॉन सेम काळान आमी जियेता. पूण आमी कित्याक पळना काय, मेन रिजन म्हणटा ते आमी पवित्र आत्म्याचे आमचे भितर रीग घेतला पळय तें कारण. Because the Bible is not a storybook, correct? If it happened for Peter, if it happened for Paul, if it happened for John, it should happen in my life also. Because I also have the Holy Spirit. I'm also in the new covenant. Why is that? I'm not seeing the result what the disciples saw. Now, when I see the disciples, when Jesus was crucified, when he was resurrected, the disciples were filled with fear that they will be persecuted, they will be punished, and they were hiding. They were not bold. But something happened after the day of Pentecost. They became so courageous, so bold. And not only that, they had the fire, because Jesus said, when the Holy Spirit comes, you shall receive power. You shall receive power, and you will be my witness. You will be the witness to the ends of this earth, correct? So Jesus said that you will receive power. Now what is power? Power is a force that brings result. So God has given us this ability in the new covenant, an ability, empowerment of the Holy Spirit to bring result. What kind of result? Supernatural result. That means this ability, this power is given to you and given to me. That means you and I are supposed to walk in the supernatural. आता आमी आयकला मोजेसाचे आनी आमी ह्या करारार आसा, वय की ना. पण ह्या करारार आसून पेद्रू, जॉन हे सगळे आमी हा पळय त्याच करारान आहा, वय की ना. डिफरंट करारान आसले. सो कितें रिजन काय, तो तांकां इतले ते बरेपण ह्या संवसारान वचून जियेले आनी आमी ते कित्याक पळयना. आमकां आजून पासून दिसता, आमकां आजून पासून हो बूक पळय हा बायबल हा तो एक स्टोरी बूक कहो जालोलो आहा. प्रेज गॉड. एक बेस्ट बूक कहो जालोलो आहा. पूण हो बूक न्हू, हे देवाचें उतर जिवीत. आनी हो पवित्र आत्मा पळय आमकां दिला, हो पवित्र आत्मा आमकां शिकयता जिवीत म्हणल्यार कितें तें. आनी पिटर, जॉन हे पळय पेंटेकॉस्टा दिसा तांकां पवित्र आत्मा उज्याच्या भाशेन येयलो. उजो न्हू, उज्याच्या जिबे, उज्यान बरलेले जिबे भाशेन येयलो. तांकां कितें जालें, तांकां कॉन्फिडन्स येयलें, बोल्डनेस येयलें आनी ताकद येयली. कसली ताकद ती, पयले भियेन जियेताले, भिरांतीन जियेताले. आतां त्याच जाग्यार सावन पवित्र आत्म्याच्या बळान, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन थिंगाच न्हू आख्ख्या संवसाराक वचोन देवाचे उतराची परगडणी करपाक. तांकां पडलेलें ना आतां मारो कितें कर, पूण तांकां पवित्र आत्मा तेंचे भितर आसा आनी हो तांकां घटाय दितालो सगळे कार्य आनी सगळे वचोऱ्या करपाक भियोन आसतना. प्रेज गॉड. कित्याक
पवित्र आत्मा येवप म्हणजे देवाची शक्ती मनशाचेर येवप. शक्ती कितें म्हणजे कितें? शक्ती कितें करता? पावर म्हणजे कितें करता? जी वस्त म्हाका दिसता हो शक्ती त्या वस्तूक बदलता आणि हो रिप्लेस करता. म्हणजे पावर म्हणजे कितें? एज अ फोर्स, म्हणजे एक फोर्स तूं एप्लाय करता जे वस्तू म्हाका बदलून हाडूंक जाय पळय ती. हो फोर्स वयता आणि ती वस्त हा पळय ती ना करता आणि नवी वस्त देवाच्या पदवेन ती जाता. एका म्हणटा पावर. आता हो पावर तेंचे भितर आसा, तेणे कितें केलो? तो पावर घेवन बसोंक ना. गेले आख्या संवसाराक त्याच पावरान त्याच गोठायन देवाचे बजवणेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान गेले आणि आख्या संवसाराक तेच उतर जीवित हाडटा तें उतर दुसऱ्यांक दिवंक लागले. Okay, I'll ask some questions, okay? I'm going to ask you some questions, but I don't want an answer to please us or to please anybody next to you. This answer is God is going to see, and you're going to be honest to God, okay? Not to me, not to us. आम्ही आता तुमकां एक प्रश्न घालतले. हे प्रश्नाचो जबाब तुम्ही आमकां खुशी करपाक, आमकां कितें बरें करपाक न्हू, तुमीच तुमकां विचारा आनी पवित्र आत्म्याच्या उद्देशीन हे आमी कितें विचारता तितून शिकोंक सोदा. Don't just say yes and raise your hand. Check your heart. Do you really have this kind of heart? Do you really long for this? Are you really thirsting for this? And then give me an answer. बेश्टेच आमी विचारता आनी वय म्हणपाची गरज ना. तुम्ही खरेंच तुमच्या मनान विचारात, तुमच्या काळजान विचारात, तुमकां तो प्रश्न घालात. हो खरेंच तुम्ही विचारपाचे आहा पळय ते तुमकां काळजांतल्यान जबाब येता. आमी दुसऱ्यांक खुश करपाक, दुसऱ्यांक दाखोवपाक आमी वय म्हणटा ना म्हणटा. How many of you want to live the life like how the disciples lived when they walked, the glory of God walked in? When they opened their mouth and spoke, miracles happened. When they stretched their hand, even cripple was walking. Their shadows, people were getting healed. How many of you want to live that kind of life with fire, filled with power, demonstrating God's glory? How many of you? Raise your hand. कितल्या जाणांक हिंगा हे दिसता You की tell that this answer should come on. You already said that. कितल्या जाणांक दिसता की हे पळय आमी शीस जेजूचे शीस पेंटेकॉस्टाच्या मागीर उलयता, ते पदवेन भरोन पवित्र आत्म्याच्या बळान भरोन गेले आनी ओचोऱ्या मेलागे केल्यो, बरेपण केलें, इवन कोण सीक आहले तांकां बरें हाडलें. हे सगल्यो वस्तू बऱ्यो जाल्यो. कोणाक जाय असलें जिवीत जियेलेलें? I think they didn't understand. प्रेज गॉड. समजला तुमकां? हात वयर करी. प्रेज गॉड. कोणाक जाय हें जिवीत जियेलेलें हात वयर करून? सारकी ओबिडियंट न्हू. Don't raise hand for us, okay? Yeah. Now I'm going to explain something. There is a price you have to pay also. The disciples left everything. They did not have their own bungalow, their house, their family. There is a price they paid. That's why they saw the glory. Don't just raise your hand because it sounds good. Think before you raise your hand. And raise your hand with honesty. Not for me, not for us. For him. प्रेज गॉड. आमी आतां क्वेश्चन विचारला न्हू, हे प्रश्न घातला, हो बेश्टो प्रश्न न्हू, हो एक म्हणल्यार मोलादीक म्हणजे सारको इम्पॉर्टंट. Now I saw most of the hand coming up, okay? I'm going to explain to you what is the price they paid, okay? After that I'm going to ask this question, but this time I want a genuine answer coming from your heart. प्रेज गॉड. आमी आतां सेम क्वेश्चन आतां पळय भणेन म्हणला आमी विचारता, हे आमकां लागून हात वयर काडनाका, हो दुसरो पळयतलो म्हणून हात वयर काडनाका, ओके? हे आमीच आमकां विचारूंक जाय. फरेंत काय हें जिवीत आमी पयले क्रिस्तांव जियेले, शीस जियेले, हें क्रिस्तांव जिवीत आमी जिवपाक तयार आसा? तेणींनी ओचोऱ्या मेलागीर तेंच्या हातींनी जालें, हें जिवीत आमकां जिवपाक तूं तयार आसा, तूं काळजांतल्यान तयार आसा? हे प्रश्न आमी विचारूंक जाय. आतां आमी विचारला बेश्टे हात वयर काडला म्हणून हात वयर जायना ते. आमी सोजमायतले तुमकां तेणींनी त्या डॉक्टर पळय संवसारान आसले जिवीत जियेताले, तेणींनी कितें कितें सोंसलें आनी कितें कितें सोडचें पडलें, कितें कितें त्याग दिवचो पडलें, हें आमी तुमकां
सोजमायतले आनी पळत हे क्वेश्चन तुमकां हे प्रश्न तुमकां घालतले तेन्ना तुमी काळजांसान एक निश्चय घेवंक जाय खरेंच काय हे जिवीत आमकां प्रेज गॉड तेन्ना हात वयर घालया. Hallelujah. हालेलुया. First of all, the early Christians, the Bible says to offer our bodies as a living sacrifice. They made themselves available to God, offering their life as a living sacrifice. They did not have plan B. They had only one plan. And that one plan is, Lord, we want to discover the plan you have for us. And we want to live a witness for you. प्रेज गॉड. आमी पयले क्रिस्तांव पळयता आख्खे जिवीत ते जेजूक आनी जेजूकच समाधान घालता. ते आपले घरदार सोडटा, आपले बिझनस सोडटा, आपले सगळे आहा ते सोडटा आनी वयलो जागा कोणाक दिता? देवाक दिता, जेजूक दिता, जेजूच्या कामाक दिता. I'm not saying you should leave your business and come. आमी म्हणना हय की तुमचे धंदो सोडात. Immediately your mind might say, Why, oh, what is he the- telling me to leave my job and business? प्रेज गॉड. That is between you and God. Me and God, you never know. You never know. Praise God. अशें न्हू की आमी म्हणटा तुमकां सगळे सोडा न्ही म्हणजे इवन काम करता पळय ते धंदो सोडा आनी जेजूचो पाटलो करा ना 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 पूण खरेंच तरी तुजें मन हा वय आपूण सोडूंक तयार आहा आनी फरेंच तुमकां पळयतो तो दिता जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना तें तुजें आनी देवा मदें. You know, the difference between the early Christians and us is, in early Christians, they were waiting for God to give instruction. Lord, where should I go? Go and meet Saul. Go and meet Cornelius. Go here, go there. Philip, go and meet this Enoch. And they were not saying, my children have to go to school. My son has wedding. I am building one house. My office work is there. They're not saying that. For them, it's like, if I get an instruction from God, everything else second. The instruction comes first. That means they were extremely sensitive. You know, Holy Spirit is a person who will never force himself to anybody. Holy Spirit is a person who's very, very gentle. He has to be welcomed. And he needs somebody to yield and say, Holy Spirit, I am ready to do anything for you and I am ready to go anywhere. It's not just words, it's a lifestyle of commitment. That's why I said it is offering your body as a living sacrifice. In the old covenant, not in the old covenant, in the early Christians, when the new church and the body of Christ was born, when the new covenant came on the day of Pentecost, after the day of Pentecost, if you see the mindset of the disciples, they were ready to follow any instruction from God. But we are coming from a lifestyle where we want God to follow our instruction. Very big difference. They were asking God to give instruction, and they also saw healings, wonders, signs, miracles, supernatural money coming, supernatural provision coming, food coming, healing happening. They saw, but they did not give instruction to God. Do we give instruction to God? God, my children's fees, my house, my family, marriage, property, court case. I think in Goa only court case. Here I don't think there. This is different. We are different. Here I don't think court case problem is there. Property problem. In Goa, here also. And you know, very, very sad to say, most of the prayer requests would be that. First sickness, second would be property. Really, I've been there. No, I have seen. So we used to give the feedback form. The feedback form is to give feedback. But you know what would be mostly prayer request, and that too, first would be sickness, second would be property. How was the early Christians? Did Peter and John had prayer requests like us? In fact, the Bible says they did not have anything of their own. They brought everything and they kept it common. Yes. You go and see in the book of Acts, they had everything in common. They did not have mine and yours. I used to think, Lord, am I not in the new covenant? Why are we not seeing our church now like how the early church was? I want to see that fire. I want to see the zeal. But there is something
It's not the problem in the Holy. I am thinking Holy Spirit was partial at that. In the beginning, he was different. Now he's different. In the beginning, he came with fire and he healed the blind, he healed the deaf, he healed the cripple. Now, what happened to him? He's sleeping. But we fail to realize that this Holy Spirit is a person and he has a personality. He cannot enter in a place where he is not invited. The devil goes to a place where he's not invited. That's that devil's personality. He forces himself. But Holy Spirit doesn't do that. Who is supposed to give whom orders? We are giving God our prayer is, even when we teach on faith, people come and ask what scripture for job, what scripture for marriage, what scripture for life partner, what scripture for, and I'm like, what? You are supposed to give God dictation, you are supposed to give him instruction, or you are supposed to come and say, ask Lord what you want me to do, where you want me to go, I'm ready to go, Lord. What you want me to do, I'm ready to do, Lord. Because if God tells me to do something, it is his job to take care of my family. If God is, do you think God will give you an instruction and keep you hungry without food? Will God give you an instruction and keep you without a house? Doesn't he know better? Do you think God doesn't know that I have a need? That's why the Bible says, seek you first his kingdom and his righteousness. And all these things, what things? Food, clothing, stay, all these things will come in search of us. We don't need to go behind. But our Christianity is behind healing, food, and our material things. And our church is sleeping. We are sleeping. And then we are asking, where is the fire? Where is the Holy Spirit? We can come and preach here and go. And then I can see some healings happening. But is that what God has for us? It's time for us to wake up. Something is wrong with us. The early Christians, they were selfless. They were not scared of death. They were ready to die for Jesus. They were ready to leave everything. They were ready to obey any commandment. They were ready to obey the voice of God. They were ready to pay any price. And I understood the early church, when I began to see, they were things that they had. If we have, we also will see the same glory. They had unity. Their brothers and sisters had unity. They were in one accord. They gave themselves as a living sacrifice. They did not have plan B. Whatever God told. I'm not saying you are not supposed to have a business. If God has a plan for you to have a business, have a business. But my question is, do you know God already has a plan for you even before you were formed in your mother's womb? But are you creating your own? Are you inventing your own future? Or you're discovering what God already has for you? They yielded themselves, their bodies as a living sacrifice. They were receiving instruction from God. Their foundation was on the written word of God. Their foundation was not even on the tradition, not even on the law. Their foundation was on the written word of God. Yes or no? That's why Jesus said, when the Holy Spirit comes, he will remind you of everything I taught you. And then one more main key I see is, on the day of Pentecost, the first thing that happened was they spoke in tongues. In fact, Paul says, I pray in tongues more than you all. When all these things comes together, that's when we see the glory of God. आम्ही पहिले क्रिस्तांवच्या जिवितान पळयता, क्रिस्तांव रावताले. कित्याक रावताले? देव तांकां कितें सांगता आनी ते सांगतना आयकताले आनी कोत्ताले. आमी पयल्या फिलिपाक सांगता वचून इनोकाक मेळो. फिलीप आयकता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे देवाच्या उल्या प्रमाणे कोत्ताय. पेद्रूक देव सांगता वच आनी अमक्या जाग्यार वच आनी थिंगा ती परगंटी कर. पेद्रू कोत्ता. प्रेज गॉड. सगळे पळयता आमी आदले पयले क्रिस्तांव देवाचे उतर आयकताले, म्हणजे देवाचे इन्स्ट्रक्शन घेताले. देवाचे देवाक पळय कितें जाय तें आयकोंक पयलो वयलो जागो दिताले आनी तशेंच चलताले, तशेंच कोत्ताले. प्रेज गॉड.
ताका लागून देवाचें उतर कितें म्हणटा रोमन्स 12 तुजी कूड देवाच्या कार्याक देवाच्या कामांक तयार दवर. मिनींग ही कूड पळय आहा देवान आमकां नवें जिवीत दिलां, सगळें नवें केलां. हें देवाच्या कार्याक वयलो जागा दियात. प्रेज गॉड. वाच पळय ते रोमन्स 12:1. Okay, living sacrifice, no? Yeah. You know, as you were saying that, I was asking, Lord, if you ask me, I'm openly speaking, okay? I don't want to give a theory. I don't want to give a lecture. I don't want to give some notes and go. I want to speak something from my heart. If you ask me, if somebody would come and kill you or persecute you, or if you have to be put in the prison, or if you have to be beaten, if you will be abused, can I say yes for that, or will I be scared? As a human, I would say I'm scared. Correct? I'm scared for death. I'm scared for punishment. I'm scared for pain. Correct? Yes. That is my honest answer. That was the answer for the disciples also. For the disciples also. See, they were also scared. Then when I see, Lord, I am scared. I'm afraid. I don't want to be beaten. I don't want to be in prison. I don't want all these things. But I'm not saying all the disciples went through that. I'm not saying. But they were ready for that. Yes or no? But before the Pentecost, they were also like me. They were scared that they will be beaten. They were scared that they will be persecuted. You know, maybe in our country it's so easy to preach the gospel. But their country where nobody can even speak about Jesus. You know, their countries I go in an open place. If I speak loudly, they would say, "Don't speak." Once they take you, we won't even know where you are. We don't even know whether you're put in the prison. You will be completely, Cleared. you are lively tortured or you're killed also we can't find. It's illegal for you to even in an open restaurant or in a shop or on a road. I can't speak Jesus. There are countries where I go and I can't come back to India. Not even come back. Nobody will know where I am taken. I don't know what's going to come in the future. Maybe now we are safe. Maybe now we are okay. Maybe a day will come very soon. Somebody might tell that if you deny Jesus, you can escape. What you will say? Maybe we are safe now, so we are Suicide. yeah. But it is not very far. We might come to a place where it's no longer praying for food and clothes. Even if you say I believe in Jesus, you might be martyred. Maybe. I'm not prophesying. I'm just telling an example. If you ask me, do I have fear in the natural person? Yes. I'm just like the disciples. But you know what made the disciples to come out of that? Not because they had boldness in them or they were born with that boldness. In fact, Peter denied Jesus. I don't even know you, and he ran away. But what changed him, what transformed him, you know what transformed? What changed? It's the hunger they had. Even though they did not have the guts, even though they did not have the boldness. If you ask me, I don't have the guts. I don't have the boldness. If you ask me, in the natural, in my own ability, I have fear for death, fear for pain. But there is one thing I have. You know what is that? Hunger. You know what the disciples had? They had hunger. They were hungry. And they're like, Lord, we want to know you. I want to know you. Do you have that hunger? No, that's why I said, don't just raise your hand. Maybe so many of you might feel bored of what I'm talking. But even if one person gets that fire, it's going to bring a change. Do you have that hunger? Do you have that thirst? You know what brings the boldness? The fire of God brings the boldness. The Holy Spirit brings the boldness. The disciples did not have the boldness that they had with their own willpower. They were not born with that boldness. That boldness came from the Spirit of God on the day of Pentecost.
That means even if I, in my own ability, in my natural ability, if I don't have that boldness, I don't need to worry. I only have to thirst and hunger for Him and believe that Holy Spirit is not going to come. He is already given to me. I only should have a heart that invites Him. I only should have a heart that is longing for Him. I should have a heart where I have thirst for Him, hunger for Him. I want to know Him. Now, in the Old Covenant, if you see the Israelites, did they see the Red Sea parting? What will be your faith if you see Red Sea parting? You'll be praising, jumping, singing. That's exactly what the Israelites did. You know what they did? They were dancing, singing, praising. How many days? When problem came, you know what started? Are we also like that? When we see answers for our prayers, we sing and praise. But when we don't see answers, we start asking God, where are you? Why are you not doing? Don't you care for me? Don't you love for me? These Israelites in the wilderness, they would always say like this. How nice it was, no, in Egypt? They were kings and queens in Egypt, or they were slaves in Egypt. But you know who Moses was in Egypt? He was actually a prince. He actually lived a royal life. Who should have said those words? But who said? Israelites. You know what is the difference between the Israelites and Moses? The Israelites wanted food, clothes, stay. They see the glory of God, they clap, they praise. You know what about Moses? He did not come to God because he wanted to be a prince. He wanted bungalow. He wanted status. He wanted clothes. He wanted food. You know why he was longing? Because he wanted to have intimacy with God. That was you know why he saw the glory of God and the Israelites did not see? Because of the heart that was longing to have intimacy. Hallelujah. If you and I wanted to walk in that fire, I wanted to walk in that fire. If we want to walk in that fire, in my own, I cannot die for Jesus. In my own, I cannot offer myself as a living sacrifice. In my own, I cannot leave everything and run behind Him. Because I'm in my own, in the natural, I'm scared in my human, without God, in my own ability, in my self-effort. I'm scared of death. I'm scared of pain. I'm scared of rejection. I'm scared of people being, persecuting me or rejecting me or mocking me or keeping me alone. I'm scared of that. But when I studied the Bible, I understood none of the disciples did it with their own ability. It was the fire of God that took that fear away from them. And if they could walk in that boldness, sacrificing their life, giving their bodies as a living sacrifice, that means you and I can also walk. And all that you and I need is what Joshua was longing for, what Moses was longing for. The Bible says Abraham believed in the presence of God. Did Abraham see Red Sea parting? No. Did Abraham see manna falling? No. But the Bible calls him the father of faith. You know why? Because Abraham relationship with God was not based on signs, wonders, and miracle. His relationship was the presence of God, the word of God, intimacy with God. They did not see God to get some healing, some miracle or something. No. They had a heart that was longing, that was thirsting. And the Bible says when we draw close to Him, He draws close to us. But it is He who takes the first step. He did not wait for you to repent and change. He made the first step of coming down for us. Yes or no? He made the first step, dying for us. And He's waiting for us to make the next step so that we draw close to Him, to what Jesus did on the cross. That's when we see Him drawing close. And when He draws close to us, and when we see the fire comes in us, it's His fire that burns that fear. That is His fire that burns the worldly lust. That is God's fire that purifies us. You know what happened on the day of Pentecost? The fire of God came upon them. The fire of God burnt
that fear in them. The fire of God burned that corruption in them. The fire of God burned the worldly desire. That's why they had no more worldly desire. They stepped out boldly. If that fire came on the day of Pentecost, this fire is not going to come. This fire is already available. But are you and me ready to yield to that fire? Are we ready to believe? That's the question. तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले गोड काकुळतीचो उगदास काड हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिजे. कितें पते वास लास्ट वास. ताका मानता तसले ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून जायत. प्रेज गॉड. आम्ही म्हणटा न्हू, आम्ही देवाक कशी मानवली जाता, भावार्थान जाता, होय की ना. पण आम्ही भावार्थी जिवीत जिवप म्हणजे कितें, आमकां कितें जाय तें ना म्हणून देवाक कितें जाय तें होय म्हणून. आता पयले शीस कितें करताले, देवाच्या उतराक रावताले, म्हणजे देवाक कितें जाय तेंच करताले, आपल्याक जाय तें न्हू, होय की ना. प्रेज गॉड. आमकां कितें करता आमी पळय उगडास दवरा, ते पळय त्या काळान जियेले ते आमी ह्याच काळान जियेता. तो काळ डिफरंट आनी हो काळ डिफरंट न्हू, तो करार डिफरंट आनी हो करार डिफरंट न्हू. शीस पळय जियेताले पवित्र आत्मा येयलो तेन्ना सावन आतांय आमी सेम काळान जियेता. पण त्या काळान कितें आहलें, ते ओसोऱ्या आनी मिलागिरी आनी सगळ्यो वस्तू पळयताले, होय की ना. पयले क्रिस्तांव आमी त्याच काळान आसा, त्याच करारान आसा. पण आमी कित्याक पळयना, कित्याक आमचें दान मन हेचेर दवरलेलें आहा. जेजू तूं म्हाका इन्स्ट्रक्शन दिनाका, हांव पळय तुका इन्स्ट्रक्शन दिता तेंच तूं म्हाका फावो कर. प्रेज गॉड. म्हाका घर दी, म्हाका बरो घोव दी, प्रेज गॉड. हांव 30 वर्साचें जालें अजून तूं म्हाका पळयनाय, घोव केन्ना येतलो, होय की ना. हांव कितले वर्सां जालीं हिंगा वचोंक ट्राय करता, पासपोर्ट जायना. कितें करता आमी, देवाक इन्स्ट्रक्शन दिता. आनी तो केन्ना आमकां आमचें आयकोताले तेन्ना पासून आमी कांय करूंक सोदिना. कित्याक म्हणटा, देव तूं पयलो दी, मागीर हांव मातसो जोडटा, मातशें कितें बरें कितें करता, आनी मागीर पळय उरलेलें जिवीत आहा 5-6 वर्सां ती तुका हाडून दिता. ती केन्ना तेका कोणाक सांगता, मातसो मातशें मागणें कर, मातशें पांय दुखता आनी दुखता, होय की ना. प्रेज गॉड. पण आमी कितें आहा, देवाक इन्स्ट्रक्शन दिता. पण पयले क्रिस्तांव कितें करताले, आपलें जिवीत बलिदान दिताले देवाच्या कामाक. म्हणजे कितें, आपलें सगळें जिवीत देवाक कितें जाय, देवाक कितें मानता तशें चलोंक शिकताले आनी दुसऱ्याकूय शिकयताले. आमी पयले क्रिस्तांव पळयता घरांनी अशी समुदाय मिटींग जाताले. कितें जातालें, देवाचें उतर परगट करताले. एकाच घरान न्हू, सगळ्या घरांनी. आनी ती सगळीं पयलीं क्रिस्तांव एका मनाचे आहले. आमी देवाचो पावर कित्याक पळयना आतां, कित्याक आमची सगळीं मनां बदललेली आहा. कसलीं मनां, म्हाका जाय तें हांव करता, गो जाय पळय तें आपल्याक करता. प्रेज गॉड. देवाक करया फाल्यां, होय की ना. सोबत एक एक्झाम्पल वायट धरप ना, पण हे आपणाकूच एक प्रश्न घालूंक गरजेचो. कित्याक हांवूय खूब जाग्याचेर अजूनय पडटा, हय ना की ना. प्रेज गॉड. आतां आमी आदल्या पयलींचे शीस आहा पळय, जेजूचे शीस, ते मरोंक भियेताले ते काय, पयले भियेताले. केन्ना भियेताले, पवित्र आत्मा येवच्या पयलीं भियेन जियेताले. पेद्रूक आमी पळयला 3 फावटी जेजूक नाकारता, जेजूक हांव वळखत ना, होय की ना. पण पवित्र आत्मा येयलो तेन्ना पेंटोकास्ता दिसा कितें जालें, 3,000 लोकांक तो शर्माव दिता आनी 3,000 लोक जेजूक आपलें जिवीत समोरून करता, हो क्रिस्तांव जाता. प्रेज गॉड. आतां सेम पेद्रू जेजूक नाकारतालो, आतां सेम पेद्रू आतां कितें करता, पवित्र आत्म्याच्या बळान देवाच्या उल्याक कान दिता. देवाक कितें जाय तें वचोन परगट्टा, देवाक कितें जाय तें वचोन कोत्ता. प्रेज गॉड. आतां पेद्रून केलें जाल्यार आमी कित्याक करिना, कितें तर प्रॉब्लेम आहा न्हू. तो पवित्र आत्मा तेजे बरें आहलो आनी आमचे बरें आहा डिफरंट ना. आतां पवित्र आत्म्याचो व्यवहार हो, तेजो नेचर म्हणल्यार एक तो फोर्स करिना.
कोण फोर्स करता ते वचार फोर्स करता. पवित्र आत्मा फोर्स करिना कोणाक, पवित्र आत्मा रावता. आम्ही पहिले एका पवित्र आत्मा आसलो पूण तो उतराक रावतालो. प्रेज गॉड. आमचे कडलें उतर जाता म्हाका कितें जाय तें, देवाक कितें जाय तें न्हू, वय की ना. पवित्र आत्मा कित्याक आहा, पयले आमकां जेजून पळय कितें सांगलां तेजी उगडास हाडटा. आमी कितें पवित्र आत्माक उगडास करता, म्हाका कितें जाय तें, हो की ना. पवित्र आत्मा आमी कितें उगडास करता, म्हाका जाय तें न्हू. आमी पवित्र आत्म्याक सांगता तूं म्हाका सांग, तूं म्हाका आदार दी. जेजू म्हाका आयज कितें शिकयता आनी कितें करूंक जाय तें. केन्ना तर मागणें जालां ना. तेच डिफरन्स आनी आमचे डिफरन्स हेच. पयले क्रिस्तांव रावताले, पवित्र आत्मा आयज आमकां कितें सांगतलो, जेजू आमकां आयज कितें सांगतलो आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी कितें करतले. आनी हे पळय आतां भयण म्हणटाली एक्चुअली, आतां कोणी येयलो आनी म्हणलें जेजूचें नांव घे तूं, तुका आपूण उडयता. आमी कितें म्हणटले, आसूं नो प्रॉब्लम, हांव घेयना, हो की ना, हो की ना. इफ वी कॅन डिनाय क्रायस्ट इफ यू डोंट हॅव द. सो तेंच्या मदें आनी आमच्या मदें डिफरन्स कितें आहा. पवित्र आत्मा आसोन ते भिरांत मेकळे जाले, पूण आमचे फुडें आतां पवित्र आत्मा आसा पूण आमी तो फायर पळयना. कित्याक पळयना, कित्याक आमकां तो डिझायर म्हणटा तो ना. देवाक कितें जाय, देवाक कितें मानवलेलें तें करपाचें डिझायरूच ना. प्रेज गॉड. आमकां दिसता आतां न्हू हे आमी परत ती पण सांगताले, आमी ह्या देसान आहा, आमी देवाचें उतर जेजूचें उतर बरी खबर आमी दिवंक परगडूंक इजी जाता, दुसऱ्या देशांनी ना. पूण अहें चिंतनाका हिंगा फाल्यां हो काळ होच उरतलो म्हणून. प्रेज गॉड. होच उरतलो म्हणून सोदपाचें ना. कित्याक ज्या आमी आतां पळयलां देशांनी कितें कितें घडटा तें, चड वगत ना बाळबंडन आमचे कडेन, चड वगत ना. आनी हे प्रश्न आमी जोण एकल्याक विचारूंक जाय, तो टायम येयलो तेन्ना आमी करतले कितें. हे संवसारीक जिवीत पळयतले ओ जेजू बरोबर सासणीक जिवीत पळयतले, हे आमी चिंतूंक जाय, बरे भशेन चिंतूंक जाय. आमकां हे घरां आनी हे तें सगळें आहा तेंच आमी पळोवया, ओ आमी मागीर ह्या संवसारा मागीर पळय जिवीत आहा तें पळोवया. हे जोण एकल्यान आमकां एकल्यान विचारूंक जाय. आमकां घोडेक दिसत तें सुसागात कितें जातलें कांय जावचें ना. आमचें जिवीत संवसारीक जिवीत न्हू. आमकां ह्या संवसारान धाडल्या, पवित्र आत्मा आमकां दिला आमकां सासणीक जिवीत जिवपाक आनी जिवीत ह्या संवसारा भायर जिवीत कंटिन्यू करपाक. प्रेज गॉड. पवित्र आत्मा बाबण आमकां फोर्स करचो ना. हे आमी एक आमकांच प्रश्न घालूंक जाय, वय पवित्र आत्मा तूं म्हजे बरोबर आहाय, तूं म्हाका घोटाय दिता, हांव स्वत मानता आनी तेजे प्रमाणे हांव चलोंक रेडी आहा. दिसपटी तूं रेडी आहाय वचोन हें उतर पळय शिकला पळय दुसऱ्याक दिवपाक, कित्याक वेळ सोडना. पळयात संवसारान कितें जाता तें, पळयात पाद्री भाव पासून कितें सांगता तें सेम सांगता. आमी एकामेकाक एका मनाची जावया आनी एकामेकाक मनाची जावपाक आमकां पवित्र आत्मा दिलेलो आसा. आमकां घोटाय दिवपाक पवित्र आत्मा दिलेलो आसा. आमी फकत ते पवित्र आत्म्याक यील्ड करूंक जाय, हो तेंको दिवंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. हो डिझायर आमीच हे बूक पळय म्हणटा पवित्र आत्म्याची बूक, हे आमी उतर मेळला पळय तें दुसऱ्याक दिवपाक, हे आमी आमचे भितरूच करूंक जाय. नाल्यार आमी शेणटले, पयलेच शेणलेले आहा. प्रेज गॉड. कित्याक आमी येतात देवा मुखार कितें, म्हाका कितें जाय तें दी, म्हाका तूं आनी नाका. आमी मोजसाक पळयता, मोजस कितें करतालो, आख्खी इस्रायल पोरसां कितें सोदताले, देवाक सोदताले, मोजसाक सोदताले. खंय रे मोजस, कोणाक सोदताले, आख्खी इस्रायल पोरसां कोणाक सोदताले, देवाक सोदताले, मोजसाक सोदताले. कित्याक मोजस मागीर देवा कडेन मागतलो आनी मोजसा कडल्यान सगळ्यांका मेवतले. प्रेज गॉड. वय की ना. पूण देवाक कितें जाय आसलें, आख्खी इस्रायल पोरसाचो एकवट इश्टागत. आमी जोशुआच्या जिवितान सेम पळयता, आमी अब्राहमाच्या जिवितान सेम पळयता. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा,
आब्राम देवाचे प्रेझन्स हो देवाचे प्रेझन्स कितें हाजिरान जियलो भारतान जियलो. प्रेज गॉड. आता पळयता तुमी आमचे भितर आहा कितें दाखयता देव आमचे भितर आहा. देवाक जाय म्हाज्यान इश्टागत जालेली इश्टागत जोडपाक पळयता तुमी आमकां दिलेलो आहा. हो शॉपकीपर केलेलो आहा आमी पळयतात न्हू. प्रेज गॉड. होय की ना. हालेलुया. पूण खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्तांव जिवीत म्हणल्यार देव आमचे कडेन इश्टागत जोडपाक आमचेच भितर तो इतलो लागीं जियेता. आमच्या नेक्स्ट ब्रेथ पळय म्हणटा न्हू तेजे पयलीं देव म्हाजेशी आसा. इतलो देव आमचो मोग करता आनी आमकां सांगोंक सोदता आयच्या दिसाक तूं हें कर आनी आयच्या दिसाक हें केल्यार फाल्यांचे फुडलें स्टेप कितें आहा तें तेन्नाच आमच्या जिवितान बरेपण येतलें. आमी म्हणना तुमी तुमचें काम सोडा आनी सगळें सोडा. ना ना ना. देव तो चिंतना. हांवूय म्हाजें जिवीत आतां म्हाका फोन येयलो आयकला तुमी न्हू. प्रेज गॉड. म्हाजी कंपनी आहा गोंयांत. पूण देवान म्हाका इतले व्हडले बिझनेस दिवनूय हांव तेका पयलो वयलो जागो दिना. Before you would leave your business and come? इम्पॉसिबल. If you come, what will happen there? In the natural. आता म्हाजे बिझनेस पळय आहा न्हू ट्रॅव्हल इंडस्ट्री ती. आयच्या दिसा म्हाज्या कंपनीन 300 लोक गोंयांत आसात. 300 लोक समजता न्हू. 300 लोक गोंयांत आसात. फाल्यां 400 लोक येता. आतां हांवें कितें करपाचें. तुमी कितें करतले आसले. सोडून रावतलो 400 लोक येवपाक आहा. होय की ना. म्हाजो फोन वाजता क्लायंट फोन करता. अशें ना की क्लायंट सफर करता. म्हाका खबर आहा देवान सारकी एक टीम दिलेली आहा ते काम करता. हांवें समज तर प्रेशर घेतलो जाल्यार देव कित्याक आहा. Even if you had a team earlier, you would leave and come? No. Praise God. Now there is a team. Now God has planted the right people in my life. Praise God. So that I can go and do what He has called me to do. He is not against all those material things. No. He is only looking at our heart condition. Whether I am keeping Him the first or second. If I actually आम्ही क्रिस्तांव न्हू लोक क्रिस्तांव म्हणल्यार आमच्या फाटल्यान सगळ्यो वस्तू धांवन येवंक जायो. आमी कितें करता देव म्हणटा तूं फाटीं राव हांव तुज्या वस्तू फाटल्यान धांवता. प्रेज गॉड. देव कितें म्हणटा पयलो वयलो जागो तूं म्हाका दी आनी सगळ्यो वस्तू तुज्या फाटल्यान धांवतल्यो. आतां मॅथ्यू 6:33 घेतला न्हू आमी. सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड and his righteousness and rest all will be added unto you. Added unto you म्हणजे कितें तेका पयलींच खबर आहा आमच्यो वस्तू कितें कितें जाय त्यो. तेका खबर ना 400 लोक हँडल करूंक जाय म्हणून. प्रेज गॉड. समजता कितें म्हणटा तें. अशें ना की आमी सगळें सोडलां आनी आमी हे कशें जियेता. ना 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 ना. देव आमकां पळयता किंग्स आनी क्वीन. प्रेज गॉड. भिकारी न्हू. देव आमकां पळयता हे वयले सकयले न्हू. कित्याक जेजू येयलो ह्या संवसारान खावतो जालो ह्या संवसारान मनशाच्या नदरेन येयलो आमकां आतां आपल्या नदरेन वयर हाडपाक. तेणे पयले पावल घेतले आमी न्हू. प्रेज गॉड. इतलो देव आमचो मोग करता जाल्यार आदीं पळय घडटालें शिसाच्या जिवितांनी आमच्या जिवितान आमी कित्याक घडना कित्याक आमी आजून पासून समजूंक ना ते कशें जियेले आनी आमी कशें जिवंक जाय ते. आमी तरी शिकले पयले हे क्रिस्तांव लोक कशें जियेले ते आनी आमी शिकले पवित्र आत्म्याच्या उदारान पवित्र आत्म्याच्या बळान शक्तीन जाल्यार आमी 100% रिजल्ट पळयतले सगळ्या वाठारान. हांकां उणेपण नासलें डिसायपल्सांक. तेंचे कडेन इतले आहले ते वचून चर्ची बांदताले. चर्ची बांदप म्हणजे कितें देवाचें उतर परगट करप. आमी कितें करता आमी इगर्जेन कितें करता चर्ची बांदपाक आमचेच बांदपाक. प्रेज गॉड. डिफरन्स होय की ना. दिसना तुमकां. म्हणजे तेंचे बरें कितें तरी भितर आहलें. आमकां कितें दिसता जाणा ते पिटर आनी जॉन सारके गरीब जियेले आनी हय दिसता आमकां. कित्याक आमी आजून पासून देवाक वळखना. देव खूद म्हणटा तुमी भिकारी कशें जियेनाका तुमी राजा कशें जिया. देव हेंच करूंक येयलो न्हू. आमी कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं. आमी स्वर्गीची भुरगीं. आमी संवसाराची भुरगीं न्हू. पूण आमकां ह्या संवसारान ट्रेन कितें केलेलें आहा संवसारा भाशेन जिया. पूण पवित्र आत्मा आमकां कितें शिकयता आमकां शक्ती दिता
पयले क्रिस्तांव भाशेन जिवपाक, सुपर नॅचरल लायफ जिवपाक, हे हात लावन पेकोणी हाडपाक, इतलेंच न्हू, बऱ्यो बऱ्यो वस्तू बऱ्यो करपाक, जेजू भाशेन जिवपाक आमकां तो शिकयता. प्रेज गॉड. तर कितें तरी आमचे भितर उणेपण आहा, हें आमी शिकोया आयज. कितें तरी तेणी केलें आमी आजून पासून करिना, तेका लागून आमी हो फायर पळयना. आमी पवित्र आत्म्याचें आयकोंक सोदिना. पवित्र आत्मा आहा, तो सुसेगाद तो, पण आमी सुसेगाद रावल्या. प्रेज गॉड. हालेलुया. समजता न्हू? अहें न्हू की बाबा देव ह्या वस्तूंचेर हाड. ना ना ना, देवाक जाय राजा भाशेन जियेलेले, देवाक जाय राणी भाशेन जियेलेले. पण आमी कितें करता, तूं बाबा हॉलिडे घे, हांव पळयता मातशें कितें करूंक जाय तें. हांव म्हाज्या नदरेन पळयता, केस झगडोया, हिंगा थिंगा धांवया, हें सगळें करया, हांव म्हाज्या नदरेन पळयता. देवाक आमी केन्ना आदार दितलो? You know, when we see the lifestyle of the early Christians, it might put fear in us. I cannot leave everything. I cannot live like them. I cannot have that kind of boldness to go and speak to the very people who killed Jesus. Correct? In fact, Jesus was not killed; he gave his life. But that was the understanding they had. Correct? The difference in the old covenant and the new covenant is, if you ask them, can they heal the crippled man in their own ability? Can they give sight to a blind? Can they make a deaf man to hear? No, it was supernatural, right? In the same way, coming out of fear was also supernatural. In the same way, walking in the fire was also supernatural. And today, Holy Spirit is teaching us how that we can also go to a position like them, fearless, boldness, walking in fire, power, and seeing the same result they saw. And the answer is in the Bible. What they did, that I can also do to get the same result like them. And for that, the main thing you and I have to understand is the grace of God. Grace is God's ability given to us. God's ability, God's power, God's authority, God's anointing given to us, which we don't deserve. आता आमचे एबिलिटीन तरी पळयत, आमचे वस्तूंगेर तरी Try पळयत, my best. समज तरी आदी पयले क्रिस्तांव म्हणजे शीस. ओके, फुडें सरप. पयले क्रिस्तांव म्हणजे शीस. कित्याक पयले क्रिस्तांव म्हणल्यार देवाचें उतर पळय आहलें एंटिओक चर्चान, ते पयले क्रिस्तांव जाले. हे सगळे डिसायपल. पयले क्रिस्तांव जियेले, मरणाक बसून ते भियेन आहले. ही गोठाय आमकां आहा काय? ना, तेंकाय नासली. फुडें सरा, तेंकाय नासली. पण तेंकां सुपर नॅचरली ती गोठाय येयली. समज तरी ती गोठाय तेंकां येयली जाल्यार आमकां कित्याक येना? दॅट मिन्स तेंकां ती गोठाय सुपर नॅचरली ती आमकांय गोठाय येवंक शकता. पूण ती कशी येतली? कितें दिसता तुमकां? देवाचें उतर. देवाच्या उतरान सगळें बरयलेलें आहा, ते कशें जिवीत जियेले ते पळय. सगळे सिक्रेट पळय आहा न्हू, देवाच्या उतरानूच आहा. Acts 2. देवाच्या उतरानूच ती सिक्रेट आसा. पण ती सिक्रेट सोजमावपाक आमकां कितें करूंक जाय? बायबल उखडूंक जाय, पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक जाय, म्हणूंक जाय म्हाका हें तूं शिकय. जशें तूं पयल्या क्रिस्तांव शिकयलें तशेंच तूं म्हाज्या सांगाता आहा, तूं आतां म्हाका शिकय. तेन्ना ती सुपरनॅचरल स्ट्रेंथ आमकां येतली. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. अहें ना की देवाक जाय आमी बेगीन मेलेले वता, हें ना. अहें दिसता आसत न्हू. प्रेज गॉड. पूण एक उगडास धरा, देवान आमकां ह्या संवसारान धाडलें एक पर्पसाक, म्हणजे एक मिशनाक धाडलां. जेन्ना पासून हें मिशन देवान पळय धाडलां, तें मिशन आमचें कंप्लीट जायना न्हू, कोण्यानूच आमकां हात लावंक जायना. कितें म्हणलें? जेन्ना पासून हें मिशन देवान पळय आमकां दिलां ह्या संवसारान करपाक, हें मिशन जायना, कोणेनूच आमकां हात लावंक जायना. प्रेज गॉड. कित्याक देवान आमकां हें धाडलां जाल्यार देवाचीच खोशी आमकां हें फुडें जिवीत, बरें जिवीत जियेलेलें. प्रेज गॉड. आनी देवाची येवजण ल्हान जिवीत न्हू, लांब जिवीत आनी दुयेंसां मेकळें जिवीत, भरलेलें बरें हितूनी भरलेलें जिवीत, हें देवाची येवजण. प्रेज गॉड. अहें म्हणपाचें ना ते मेले पयलेच मेले ना, ते भिरांत. त्या भिरांती वयर भिरांती आडूच येवपाक आमकां पवित्र आत्मा दिलेलो आहा.
ताका म्हणटा सुपर नॅचरल स्ट्रेंथ. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house were, where they were sitting, and they appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon some of them, each of them, and they were all filled with the Holy Ghost. All or some? All filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Holy Spirit gave utterance. Now the first thing happens when the fire came. Now remember, I told you the same disciples were selfish, the same disciples were scared, the same disciples ran, the same disciple rejected, denied Jesus. I don't even know, because they were scared of death. The same, that means they were like me, like they were like you. You know, when I was talking about how the early Christian, deep in your heart, I can't do that, right? Even for me. But then what changed them is, when on the day of Pentecost, the fire came upon them, and the first thing happened is they all spoke in other tongues. That is the key. That is the key. You know, when I started, when I got touched, when I got tongues, and I started to see the fire of God in my life, I started seeing supernatural things happening. And after some time, I did become a little cold. I was not praying in tongues like how I used to pray. But then I didn't want to be like that. So I started to seek the Lord again, and I started to study the word. In that, I discovered something. I started to think, did only the early Christians have this fire, that even the shadow healed and supernatural things happening, earthquake, supernatural earthquake, chains were broken, angels working with them? So, did anything happen after Pentecost? For my surprise, whenever I see in history recorded history of supernatural things happening, and if I go dig deep and see how some of them there are some people who has brought changes in the statistics. For example, I'll give you some example. There is a man called John G. Lake. Okay, he had healing schools. Okay, and he would heal the sick based on the word of God. He's a believer. He believes the word of God, and he would. And the healing documented. Okay, I'm not talking about just some healing somewhere happened. I'm talking about documented healing. The government of Spokane, okay, saw the statistics of people going to hospital and going to healing room. They would go to hospital, not get healed. They go to his healing rooms and they would get healed. Statistically, the healing in the healing room was more than healing in the hospital. You know what the government did? This is maybe some 100 years ago, 70, 80, 100 years ago. I'm not exactly sure, but 80 plus years. You know what the government did at that time? The place called Spokane. They gave him medical license where he is not a medical doctor. These are his own words, okay? You know what he said? Praying in tongues is the making of my ministry. That means if I see statistics, the government approved, the country approved and gave me medical license when I have not done medicine, and they approved that healings is so evident, and the key is praying in tongues. When I go into history and see people, there is a person called Smith Wigglesworth. Some people say 20, some people say 16, I don't know, but he has surely 15 plus raising the dead documented. If you go and ask him the key, he prays in tongues every day
for ours. Okay, I will show you recorded where you and I know. You know Paul, who was Saul? Did he write most of the New Testament? You know what he himself says in 1 Corinthians 14, I think verse number 18 or 21. 18th verse. You know what he says? I pray in tongues more than you all. The Amplified says, if I put all of you together, I pray more than you all in tongues. What happened on the first day, on the day of Pentecost? They all were filled with the Holy Spirit and they all spoke in tongues. That means that is the key for the supernatural. If you and I are not seeing the same supernatural, we are missing that key of not praying in tongues. आम्ही Acts 1:1-4 वाचला. सगळे एका जाग्यार आहले. कोणते? शीस. करेक्ट? शीस एका जाग्यार आहले आणि मागणे कोत्ताले. मागणे कोत्ताना कितें जालें? पवित्र आत्मा येयलो. उज्याचे जिबे भाशेन सगळ्यांचेर रावलो आणि पहिली वस्त कितें जाली? पहिली वस्त कितें जाली? पळय हें सोदपाक जाय. पेंटेकॉस्टा दिसा सगळे लोक रावलेले आणि मागणे कोत्ताले. जेजून सांगले तांकां वचोन एका रुमान राव, अपर रूम म्हणटा ताका, आणि मागणे करात आणि पवित्र आत्म्याक रावाच, वय की ना? पण पवित्र आत्मा येयलो तेन्ना कितें जालें? पेंटेकोस्ताचे परबेच्यो दीस आयलो आसता ते समेत एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेदवा एकाच चणे कठीण जड वारे आयिल्ले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आणि ते बसून असलेले त्या घरान भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. उज्या सारक्यो जिबो. पुढे त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. थोड्या जाणांचेर रावले, वय की ना? आयकता न्हू कितें बरयलें आहा? हर एकल्याचेर म्हणजे सगळ्याचेर. हिंगा आमी सगळे बरलेले आहा. थिंगा कितें जालें? सगळ्याचेर. पळय एक वस्त उगडास करा, ती सगळी एका मनाची आहली. एका जाग्यार आहली, एका मनाची आहली आणि एका मनानूच मागणे करताले आणि ते रावताले. कोणा रावताले? शराती येतलो पळयतो. येयलो तेन्ना कितें जालें? आतां फुडें वाच. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले मागीर आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सत्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. प्रेज गॉड. तांकां सांगलेले ते भाशेन, म्हणजे तांकां भासायलेले भाशेन कितें जालें? पवित्र आत्मा येयलो आणि मागीर कितें जालें? सगळे ते आत्मीक भाशा उलोवंक लागले. ओ टंग्स म्हणटा पळय ते. आता आदल्या न्या करारार सगळे आमी पयले शीस पळयता. एक तेंचे कडेन जालें. कितें जालें? हें जातकच ते विचित्र भासांनी उलयताले. आणि पॉल पासून म्हणटा 1 Corinthians 14:18 सगळ्या परस हांव विचित्र भासांनी उलयता. पॉलांनी आमी पळयला न्हू, हे सगळे आमी चीट बरयले पळय ते कोणाच्यो कोणे बरयलेल्यो? पॉलान बरयले, वय की ना? जाणा न्हू कित्याक बरोवंक पावलो तो? कित्याक तो विचित्र भासांनी उलयतालो. आमच्या जिवितांत समज तरी सारकें करूंक जाय न्हू, जाल्यार एक उगडास धरा, विचित्र भासांनी आमी उलोवंकूच जाय. प्रेज गॉड. गोडेक तुमकां दिसो ते कितें उलयता. आमच्या जिवितांत समज आमी वस्तू मिलाग्रे पळयता न्हू, की सोदमता न्हू, चाई. ही चाई ना जाल्यार लोक ओपन करूं येता. आमच्या जिवितांत सर खूब लोकां भरलेलीं आहा न्हू, जाल्यार ही चाई इम्पॉर्टंट. आमच्या जिवितांत खंय तरी आमकां ह्या लोकां दिसता ओ आडकोडी दिसता, जाल्यार ही चाई उजार करूंक जाय. कसली चाई ती? विचित्र भासांनी उलोवपाची. ना तेका लागून सांगता न्हू, तेका लागून पळयतो आत्मा सांगता तांकां. प्रेज गॉड. ही पळय हा आतां लॉक पळय हा ते आतां अनलॉक करूंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय? आमी विचित्र भासांनी उलोवंक जाय. प्रेज गॉड. सो चाई पळय तेणींनी युजार केली, ती आतां आमच्या कडेन चाई आहा, वय की ना? आमी कितें केलें? चाई काडल्यान बॉक्सान दिलें. कित्याक धरलें जाणा? कित्याक धरलें जाणा? कोणाक कितें आन्सर दिसता तुमकां? नो चाई आमी आजून पासून उजार कित्याक करूं ना?
कित्याक आमकां खबर नासली इतले हे ताळेचो चाये बोल्सानूच आहा पण आमी ते अजून उजार करूंक जाय. आतां पवित्र आत्मा येवपाचो आहा, ना आसा पवित्र आत्मा आहा पळय. आतां हांवें कितें विचारलेलें सगळे रुमान बोल्ले म्हणजे तेंचेर येयलेलो. आतां आमकां कितें दिसलें आतां आमचेर येतलो, होय की ना. प्रेज गॉड. पवित्र आत्मा ऑलरेडी आसा, चाय आमचे भितर ऑलरेडी आसा, आमी ती चाय काडून उकडूंक ना. प्रेज गॉड. आमी खूब चायो पळयल्यो तुमी केन्ना एकूच लोकांनी खूब चायो हा हिंगा सगळीं लोकां एकूच चाय, सगळीं लोकां एकूच चाय, ती म्हणल्यार मास्टर की ग्रेस गिफ्ट ऑफ गॉड दॅट इज टंग्स. आमी ती उजार करूंक जाय. प्रेज गॉड. ही चाय आमची भितर ऑलरेडी आहा, ओहे न्हू की चाय आयज हाडून देव दितलो. टंग्स पळय आहा ती अजुनूय आमचे भितर आसा. प्रेज गॉड. पण आमी उजार करूंक ना, तेका लागून आमी परिणाम पळोवंक ना. प्रेज गॉड. शुड आय कंटिन्यू? प्रेज गॉड. गो टू मार्क 16:16. आता हिंगा कितें वाचलां आमी भासायलेले पळय ते जावचे सोडून, वय की ना. लास्ट सेंटेन्स वाच. तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. तांकां दिल्ले वाच्या सारखे प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. उलोवंक लागले. ओके. आता वाच हिंगा मार्क 16:16 वाच. 16 वाच. जो कोण सतमानिना ताचेर ख्यास्तीचे फरमान पडतले. सतमानतल्यांक असल्या अचर्यांची पदवी मेळटली. मुजे नावी ते देंवचार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आणि मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचे ना. प्रेज गॉड. पुरो आणि पेडेस्तांचे पुरो एकूच जालें विचित भासांनी उलयतले. आता हे कोण सांगता, हे कोण सांगता ते पयले सोदमाय. कोण सांगता? जेजू. कित्याक खूब जाणांक दिसता न्हू हे फकत शिसांक सांगलेलें काबार, होय की ना. आहा डावट? हांवें तरी आयकलेलें शीस ते तुका न्हू ते शिसांक सांगलेलें, ते शीस गेले आनी काबार जालें तूं कितें काबार तूं आनी शिजी नाका ते. प्रेज गॉड. पण देवाचें उतर कितें म्हणटा? शिसांक सांगता जो कोण म्हाजेर भावाक दोत्तलो. आमी जेजूच्या भावाक दोत्ता, आमी जेजूचे स्वत मानता, तेंचे कडेन जातलें. समजलें? जो कोण जेजूचे भावाक दोत्ता, जेजूचे स्वत मानता, तेंचे कडेन ही गुणां घडटली. कसली गुणां ती? जेजूच्या नांवान देवसार काडटले, नव्या भासांनी उलयतले. नव्या भासा म्हणजे कितें? अन्य भासा. प्रेज गॉड. आमी उलयता, आमी कित्याक उलयना जाणा? कित्याक आमकां ही सोजमणी सारकी नासली ताका लागून आमी उलयना. ओ आमकां ती जाणवयत नासली, ही चाय हा म्हणून नासलीत, खबरच नासली, ताका लागून आमी उजार करूं जाय. प्रेज गॉड. नो प्रॉब्लेम. पण आतां सांग करूं येता आमच्या जिवितांत तरी पयले क्रिस्तांव भाशेन आमकां जिवंक जाय जाल्यार पयले स्टेप हे विचित भासांनी आमी उलोवंक जाय. प्रेज गॉड. आतां विचित भास उलोवप म्हणजे कितें? जेजून आमकां एक देणें दिला. कितें दिला? देणें म्हणजे समजता तुमी? गिफ्ट. देणें कोणाक दिता? गिफ्ट कोणाक दिता? मोगाचें. ओके. आतां हांव तुमगेर येयलो, हे भयणीन म्हाका आपयलो. ओके. बड्ड्याक आपयलो. हांव गेलो बड्ड्याक, देनपारा पार्टी आसली, देनपारा गेलो आनी गिफ्ट हाडून दिलो. हांव जेयलो आनी गिफ्ट घेवन परतो गेलो. अहें जाता? प्रेज गॉड. हांव सीसीन जाता काय? हांव गिफ्ट घेवन परतो वयतलो ना जाल्यार आमी देवान आमकां गिफ्ट दिला. कसलें गिफ्ट हें? अन्य भाशांनी उलोवपाचें. देवान कित्याक दिला? आमकां उजार करूंक. आतां हांवें ते गिफ्ट दिलो, भयणीक गिफ्ट दिलो, ती ओपन करतली आनी ती गिफ्ट हा पळय ते उजार करतली, होय की ना. ओ थिंगाच धरतली तूं. ओपन करता. प्रेज गॉड. आमकां गिफ्ट दिला ओपन करपाक आनी तो कितें व्यवहारांक घालपाक दिला न्हू, आमच्या बराबूच दिला. कित्याक दिला? प्रेज गॉड. कित्याक दिला? देव आमचो मोग करता आनी देवाच्या मोगाक लागून तो आमकां गिफ्ट दिला. आमच्या एबिलिटी न्हू ते पळय बॉक्सान पळय हा एबिलिटी दिलेली हा पवित्र आत्म्याचे विचित भाशेन उलोवपाक आमच्या जिवितांत व्यवहारान घालता. पण आमी तरी कितें करता? ती चाय दिल्या बॉक्सान तूं थिंगात राव बाबा, मागीर पळया फुडें
प्रेज गॉड. पण आता गिफ्ट दिला आमका ओपन करून यूज करपा रे. आम्ही कितें करता, मिक्सर हाडला असं हेचेर घरा हें करुया मातशें आमीच करुया. आमकां सोय जालेली आहा न्हू. तूं पळयता आत्मा तूं मातसो राव, हांव कितें करतालो आदी हेंच करुया. प्रेज गॉड. पण देवान आमकां इजी वे दिला, ती इजी वे नाका, आमकां डिफिकल्ट वे जाय. पण देवान कितें दिला, चाय दिल्या सगळें अनलॉक करपाक, सुपर नॅचरल लायफ जिवपाक हे दिल्या चाय. आमकां फकत ती उजार करूंक जाय. प्रेइंग इन टंग्स पळय म्हणटा न्हू, ऑलमोस्ट 100 बेनिफिट्स आसा. 100 बेनिफिट्स आसा. आमचें एक टिचींग आहा, JCILM आसा तुमी, आनी प्रेइंग इन टंग्स तें टिचींग घाला. बेनिफिट्स ऑफ प्रेइंग इन टंग्स टिचींग आसा, खूब टिचींग आसा, तें आयकोया. पण आयज आमी कितें करुया, कोणाक गिफ्ट ऑफ टंग एक्टिवेट करूं ना अजून, कोणाक अजुनूय हे भाशा उलोवंक ना अजून बसून, हात वयर घालचे. तुम्ही सगळे उलयता, विचित्र भासांनी उलयता, तितलेंच म्हणटा प्रेज गॉड. पण आज शिकोंक जाय तुका. पळय, पवित्र आत्म्यांक जाय, तूं वय म्हणना कांयच करूंक जायना. तूं वय म्हणटा जाल्यार 100% जालें. तुका जाय, व्हेरी गुड. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया. 2 वस्तू सांगता, मागीर आमी एक्टिवेट करूया. 2 वस्तू. रोमन्स 8:26 वाच. पळय, आमी आतां जाणा न्हू, सुपर नॅचरल की म्हणटा ती चाई, गिफ्ट ऑफ टंग्स. तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आधार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उच्चारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. प्रेज गॉड. देवाचें उतर फर्स्ट म्हणटा, स्लो वाच. तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमचे अस्कोतकायेन म्हणजे आमच्या विकनेसान. आमकां विकनेस आहा. येस. कसली विकनेस ते? कुडीचे विकनेस सांगूंक शकता, ओत्मीक विकनेस सांगूंक शकता, दुसऱ्या भाशेचे विकनेस आहा. म्हाका वस्तू सोदमात ना, तूं कितें म्हणटा पळय ते एका विकनेस म्हणूंक शकता, वय की ना. आनी दुसरे वेगळे वेगळे विकनेस आसा. हे सगळ्या विकनेसाचो हो अस्कोतकायचो एक आन्सर आहा. फुडें वाच. आमकां आत्म्याचो आधार आसा. आमकां आत्म्याचो आधार आसा. कोण तो आत्मो? पवित्र आत्म्याचो आधार आसा. प्रेज गॉड. म्हणजे नॅचरली आमकां विकनेस दिसता, पूण सुपर नॅचरली एक आधार आसा, तो पवित्र आत्म्याचो आधार. कितें म्हणटा तो? कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमकां खबर ना. तूं पडीत जाता. येस. What to pray and how to pray, we don't know both or one of the things. पण ह्या विकनेसान पवित्र आत्मा आमकां आधारी दिता कितें उलोवंक जाय. प्रेज गॉड. आतां आमी शेसारा बाबा बालाकारा बा आयकलां तुमी न्हू, ही आमकां सोदमाता उतरां. पवित्र आत्मा म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा, ही पळय भास आहा 1 Corinthians 14:4. No one understands. Is it 2? 14:2. 1 Corinthians 14:2. एक बेनिफिट कितें जालें, म्हाका खबर ना आतां कितें उलोवंक जाय तें, कितें मागणें करूंक जाय तें. पवित्र आत्मा कितें करता, उतरां आमच्या तोंडांसान भायर काडटा, तोंडान घालता. आयकोनी उतरां ती सारक्या मागण्याची उतरां. प्रेज गॉड. आमकां खबर ना अस्कोतकायेन आमच्या कितें उलयचें तें, कितें मागचें तें. पवित्र आत्मा खूद आमच्या तोंडांसान सारकी उतरां भायर काडटा. आतां आमी कितें म्हणटा, शिसारा बाबा बालाकारा सोजमाता, आमकां सोजमाना. आतां पळया तें कोणाक सोजमाता तें, वय की ना. म्हाका सोजमाना, पूण कोणाक तें सोजमाता न्हू. वाच. कित्याक विचित्र भासांनी उलयता तो देवा लागीं उलयता शिवाय मनशा लागीं उलयना. प्रेज गॉड. विचित्र भासांनी उलयता तेन्ना शिसारा बाबा बादारा म्हाका सोजमाना, वय की ना. पूण तो कोणाशी उलयता, देवा लागीं उलयता. कोणाक देवा कडेन उलोवंक जाय, आमकां. सगळ्यांक जाल्यार हात वयर कित्याक घेना. प्रेज गॉड. हालेलुया. देवा कडेन उलोवंक जाय, पूण आतां कितली सोपी ती चाय न्हू. आमी ती चाय बोल्सान धरल्या आनी देव आमचे कडेन उलयत ना. प्रेज गॉड, वय की ना. कितलें सोपें न्हू. देवा कडेन उलोवंक जाता पळय ती भास, विचित्र भास म्हणजे देवा कडेन भास, देवा कडेन उलयता ती भास, आनी इतले वर्स आमी उलयत नासले.
प्रेज गॉड. पुढे वाच. No, read 4. 4 Yeah, the same. विचित्र भाषांनी उलयता तो आपणाकच बोधन करता. विचित्र भाषांनी उलयता तो आपल्या कितें करता? बोधन म्हणजे कितें? गोट कोत्ता होय की ना? बोधन म्हणजे गोट कोत्ता न्हू. गोटा हाडटा, एडिफाय, राईट? बिल्ड करता वा बांदता. दुसऱ्याकूय जाता, आमकांय जाता. विचित्र भास उलोवप म्हणजे कितें? म्हाकाच लागून मागणें न्हू. तुज्या तोंडान पळय उतर भायर सोदता तें जिवीत दिवप मागणें. तें तुकाच न्हू, तुज्या दुयेकूय जावंक शकता, तुज्या भुरग्यांकूय जावंक शकता, आनी कोणाक तूं ओकोना तेंकां पासून जावंक शकता. प्रेज गॉड. सुपर नॅचरल, नॉट नॅचरल. सुपर नॅचरल. आणि हे पयले क्रिस्तांव करताले आणि तेका लागून ते व्हडली व्हडली वचेऱ्यां करूंक पावले आनी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तेंच्या जिवितान घडल्यो. प्रेज गॉड. तो काळ आनी हो काळ कांय डिफरन्स ना. आमी कित्याक पळयन आसले? कित्याक आमी हे विचित्र भासाची खबर नासली आनी आमी उजार करून आसले. प्रेज गॉड. हालेलुया. वी सीन पीपल हे करून न्हू इम्युन सिस्टम पासून 30% वाडलेली आहा ओव्हरनायट. कित्याक तूं देवाची उतरां उलयता. देवाचे उतर म्हणजे जिवीत. देवा कडेन उलयता तूं, देवसाराक पासून खबर ना. प्रेज गॉड. आनी ही देवाची मोगाची भास. पूण प्रवादकन उलयता. ना ओके, गो टू 18. तुम्ही उलयतात तांचे प्रास चड भासो हांव उलयता म्हण देवाक हांव अर्गां दिता. प्रेज गॉड. हो कोण म्हणटा? पॉल म्हणटा. पॉल. तुमच्या परस सगळ्या परस हांव हे विचित्र भाशेन देवाची भास हांव उलयता म्हणून हांव देवाक अर्गां दिता. प्रेज गॉड. कित्याक अर्गां दिता जाणा तो? कित्याक हे तेका देणें देवान दिला आनी ते देणें तो 100% उजार करता आनी 100% रिजल्ट पळयता. प्रेज गॉड. आता समज तरी आमकां ह्या जिवितान रिजल्ट पळोवंक जाय जाल्यार कितें करचें आतां? आमकां रिजल्ट पळयल्यार कितें करपाचें? तांकां खबर ना की मरे ते. प्रेज गॉड. ती रावलें कितें टायमाक हांव? प्रेज. हें तुमकां कळत न्हू, हे सिक्रेट. तुम्ही बायबल पासून वाचताना न्हू तुमकां पळय ती रेव्हेलेशन येतलें जाल्यार तुमी सरप्रायज जातले. प्रेज गॉड. सरप्रायज जाता. तुमी हे न्हू एक वीक करा आनी रिजल्ट दुसऱ्यांक एकामेकाक दिया. दॅट इज अप टू अस. नो, दॅट्स द डिझायर. प्रेज गॉड. पळय आतां हें आमी केलें 5 मिनटां दिसाक जातलें? हांव म्हणना जावचें ना, पूण जो परिणाम पळय पळयता तो हाडूंक सोदता आमच्या जिवितान. या वाच 18 जाता. तुम्ही उलयतात तांचे प्रास चड भासो हांव उलयता म्हण देवाक हांव अर्गां दिता. तरी पूण सभेंत विचित्र भाशेन 10,000 उतरां उच्चारचे प्रास. नो 18 पत्ता वाच 18. तुम्ही उलयतात 18 14-18 ना? या सेम. तुम्ही उलयतात तांचे प्रास चड भासो हांव उलयता म्हण देवाक हांव अर्गां दिता. प्रेज गॉड. वो आर्गां कित्याक दिता? एका आनीक कारण आहा. नो 18 ओनली. कोंकणी इज डिफरंट. What is he saying? Revelation not there. I am speaking more languages, so I'm giving Thanks to God. That I think is not in the translation. Because Okay. there is some difference is there in English. No problem. Paul नो रेव्हेलेशन और रेव्हेलेशन पळय येयले कळे येयले जाणा हे प्रिंट ट्रान्सलेट करून. प्रेज गॉड. यू गोइंग? Wait for 5 minutes. 5 minutes. Praise God. Will now only will she wanted to activate. This is with the front, okay? It is Praise 10 God. minutes mukar aste. 10 minutes. Okay, we'll activate. We'll activate. Okay, come stand up. Who wants to? No, that's why. Whoever wants to activate, stand up. आता बरे भाशेन ऐका. ओके, बरे भाशेन ऐका. पवित्र आत्मो आता येतलो येवचो ना? पवित्र आत्मो आता येतलो येवचो ना? सगळी सोत मानता पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा म्हणून? ओके. कितले जाणां सोत मानता हे पळय देवान आमकां देणें दिला विचित्र भासांनी उलोवपाचें हें देणें आमच्या भितर आसा म्हणून? हात वर घाला.
दुसरो हात वयर घाल्लो ना वयर काडनाका. ओके, प्रेज गॉड. सगळी सोद म्हणता. ओके, आता एक कोण म्हणटाले हालेलुया हालेलुया म्हणटा, करेक्ट. आता पेद्रू जाणा तुम्ही न्हू, दोर्यार चल्लो तो, दोर्या उदकार चल्लो न्हू पेद्रू, चलोंक ना तो, खबर आहा न्हू. नॅचरल हितून पेद्रू दोर्या चलो येता जाता. तेच भाशेन नॅचरल हितून आमकां दिसता ती वस्त आमकां देवान दिवकूच ना, तेका लागून आमकां टांग्स जायना. प्रेज गॉड. समजा पण जेजून पेद्रू कितें म्हणलें, यो, आनी तो उतराक कान दिले आनी उदकार तो चल्लो. आयका मातशें, आयका 5 मिनटां, डोंट गेट डिस्ट्रॅक्टेड. पेद्रू उदकार चल्लो, होय की ना. जेजून म्हणलें यो, तेणे आयकले आनी तो उदकार चल्लो. नॅचरली पेद्रूक उदकार चलो येता ना, पण जेजून तेन्ना जेन्ना ताका यो म्हणलें तो चल्लो, होय की ना. प्रेज गॉड. सेम पांयांनी पळय तो बुडटालो, सेम पांयांनी तो उदकार चल्लो, होय की ना. मासो गोतर चल्लो. तेच भाशेन आमी आतां पळय विचित्र भाशेचे उलोवपाचे आहा, जीभ आहा पळय ती आमकां देवान ऑलरेडी दिलेली आहा. जे भाशेन पेद्रून भावार्थाचे स्टेप घेतले, भावार्थाचे पावल घेतले, तेच भाशेन आमी आतां दोळे धांपा आनी फकत तुमकां पळय उतरां येता ती उलोवया. ते जावं सिंपल बा 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 दे दे रा बा 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 कितें जावं, तेका म्हणटा विचित्र भास. प्रेज गॉड. अहें न्हू की हालेलुया हालेलुया म्हणून मागीर देव दितलो, ना 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 ना. तुमकां दिला म्हणून भावार्थ धरा आनी तोंड उकडप म्हणजे पेद्रूक हो उदकार चल्लो. तेच भाशेन भावार्थ धरून तोंड उगडा आनी शा बा 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 दे दे रे बाबा म्हणा. ओके, दोळे धांपा. Close your eyes. Right now, in the name of Jesus, speak in tongues. Shesara baba bala karamba bala karandara bashedere baba la karandara baba dara kanandara baba la karanda. Shikara baba la karandara bala kara baba la karandara bashedere baba la karandara ba. Shikara mama la karandara baba dara kanandara baba dara kanandara ba. Shikara baba dara kanandara baba dere kara baba la kara baba. Shikara baba la kara. Very good, very good. Louder. Shikara baba la kara dara baba la karandara baba la kara baba. Shikara baba la kara baba la kara dara baba la kara baba dara baba. Shikara baba la kara baba. Shikara baba la baba. Shikara baba la kara baba. Shikara baba la kara dara Sequeira baba la Come on, speak. Baba Shikara baba la karandara baba dara kara baba diri baba dara baba. Shikara baba dara kara baba diri baba dara kara baba diri baba dara kara baba. Shikara baba dara baba diri baba. Shikara baba la dara baba dara baba. Shikara baba la kara baba dara baba la kara baba. Shikara baba dara baba. Si baba. Shikara baba la kara baba dara baba dara baba. Very good. Louder. Baba. Speak in the name of Jesus. Shikara baba. Very good. Louder. As you're speaking in tongues, all those things that were troubling you are getting destroyed in the super. Come and speak. I curse that spirit of rejection. I speak freedom on you in the name of Jesus.
Sequeira, Baba. Yes, that's God's love. Very good. That's God's love. Jesus loves you. 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 Come on, speak. Speak, Baba, speak. Very good. Speak. Come on, open your mouth. Very good. Sikara Baba Bala Kara Baba Bala Kara Kara Baba Bala Kara Baba Bala Kara Baba Bala Kara. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I curse every spirit of fear in you. Every rejection, I curse it in the name of Jesus. I speak complete healing and restoration in every area of your life. Every bitterness be gone in the name of Jesus. God has given you the power to forgive that person. Forgive. Forgive. And as you're forgiving, you are getting released from that bondage. You are set free in the name of Jesus. Sequeira Madakin, Dondorakina, Baba La Karama, Sukara Baba La Karama, Shukara Baba Darakarama, Darakarababa. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Receive fresh anointing on you. Fresh anointing. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus loves you. You don't have to run away, brother. Jesus loves you. He loves you. God is about to use you like you have never imagined before. Get ready. Jesus loves you. Don't open your eyes. Keep praying in tongues, okay?
Very good. Very good. Jesus of Mokota. Praise the Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. कितल्या जणांनी पहिले पाटी मागण्याचे केला? व्हेरी गुड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोणे अजूनपासून उलोंग ना? कोण तरी हा ऐकलो कोणे अजूनपासून उलोंग ना माहिती? उलयल्या नो? ओके, व्हेरी गुड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आता हे गिफ्ट घेतला, आता किती करूंक जाय? वापरूंक जाय. When you pray every day, just like how the disciples were on fire, they did not come out of fear, fear left them. Praise God. That is what will happen. Thank you, Jesus. आम्ही समस्त निचो करीत दिसाचे दिसा हे आम्ही हे गिफ्ट आता डेणे आम्ही ऍक्टिवेट केला तू उलयत केन्नाय करूं येता हे काम करताना कर, भोंवताना कर, रोप दिताना कर, रांदताना करा, ऑफिसान आसतना करा, केन्नाय करा, टॉयलेटान आसन करा, केन्नाय हे करूं येता म्हाकडे. आणि जे भाशेन पयल्या दिसांनी हे केलें आनी त्यांच्या जिवितांनी तेणी रिजल्ट पयलो जाल्यार आमी पयस ना. प्रेज गॉड. आमी भिरांतीन जिवोवची ना, आमी बोडान जियेतली, आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान वयतली आनी आमच्या जिवितान ओचोऱ्यांनी मेलागीर पळयतलेच. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. आम्ही ताळे मारून जेजू कारगा द्या पोतात. थँक यू.